नमस्कार. कोंकणी भाशा मंडळ गोंय 2019-20 वर्साचो वर्सुकी नियाळ. शेणे गोंयबाब जयंती. कोंकणी चळवळीचे जनक शेणे गोंयबाब हांची 142वी जयंती 23 जूनाक सांजेची फकत कार्यकारी मंडळाच्या वांगड्या सांगातान मनयली. जाल्यार 23 तारीख आयतार आशिल्ल्यान सोमारा 24 जूनाक मोठ्या उमेदीन कोंकणी भाशा मंडळाच्या विद्याभुवन कोंकणी शाळा आनी रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिराच्या जोड पालवान कोंकणी भवनात मनयली. ह्या वेळार कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष चेतन आचार्य हांणी शेणे गोंयबाबाच्या फोटवाक हार घालो. विद्याभवन कोंकणी शाळेच्या आनी रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिराच्या विद्यार्थ्यांनी शेणे गोंयबाबाच्या जिविताचेर उजवाड घालपी उलोवपां केली. पेद्रो कुरोय आफोन्स जयंती. कोंकणी भाशा मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष पेद्रो कुरोय आफोन्स हांची 127वी जयंती कोंकणी भाशा मंडळान 29 जून 2019 दिसा विद्याभवन कोंकणी शाळा आनी रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिराच्या विद्यार्थ्यांच्या सांगातान मोठ्या उमेदीन मनयली. हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण भौमानिस्त कमलाकर म्हाळशी हाजीर आशिल्ले. कार्यावळीत दोनूय शाळांच्या भुरग्यांनी पेद्रो कुरोय आफोन्स हांच्या जिविताचेर आधारीत उलोवपां केली. कार्यावळ सोंपले उपरांत विद्याभवन कोंकणी शाळेच्या चवथी इयत्तेच्या भुरग्यांक शेतां आनी कांय प्रात्यक्षिकां दाखयलीं. हे खातीर दर वर्सा आदार करपी दोतोर राजेंद्र हेगडे आनी मारियाबाईन खूब तकालस घेतली. फादर फ्रेडी जे द कॉस्ट जयंती. कोंकणी भाशा मंडळान फादर फ्रेडी जे द कॉस्ट मेमोरियल ट्रस्ट आनी फेलिक्स कार्दोस पाटवालदार ह्या संस्था वांगडा फादर फ्रेडी जे द कॉस्ट हांची जयंती 20 जुलय 2019 दिसा रवींद्र भवन मडगांवां मनयली. हे कार्यावळीत भौमानिस्त दिलीप बोरकार मुखेल सोयरे आशिल्ले आनी सगळ्या गटांक घेवन कोंकणीची प्रगती ह्या विशयाचेर उलोवपाक भौमानिस्त एन्थनी मेनेझीस हे हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार गुलाब पुरस्कार भेटयले. गुलाब तियात्रिस्ट म्हूण जुझेफीन डायस, गुलाब बरोवपी म्हूण विन्सी कॉर्दूस आनी गुलाब व्यक्तिमत्व म्हूण मायकल डिसोजा हांकां पुरस्कार फावो जाले. शेणे गोंयबाब कथामाळ. कोंकणी भाशा मंडळ दर वर्सा शेणे गोंयबाब कथामाळ घडोवन हाडटा. शेणे गोंयबाब कथामाळेच्या निमतान दर वर्सा कथामाळेच्या आदी शिक्षकांक मार्गदर्शन करपा खातीर उत्तर गोंयांत आनी दक्षिण गोंयांत मंडळ दोन कडेन कार्यशाळा घडोवन हाडटा. ह्या वर्सा 27 जुलय 2019 दिसा सकाळची दक्षिण गोंयांत मडगांवच्या रवींद्र भवनात एक कार्यशाळा शिक्षकां खातीर आनी पालकां खातीर आयोजीत केल्ली. त्याच दिसा सांजे उत्तर गोंयांत पणजेच्या स्वामी विवेकानंद सभागृहांत तेच तरेचे कार्यशाळेचें आयोजन केल्लें. कोंकणी भवनात 18व्या शेणे गोंयबाब कथामाळ सर्ती संबंदान परीक्षक आनी संयोजकां खातीर एक कार्यशाळा आयतारा 4 ऑगस्टाक मडगांवां कोंकणी भाशा मंडळांत घेतिल्ली. कार्यशाळेक शेणे गोंयबाब कथामाळ सर्तीच्या गोंयभराच्या 16 केंद्रांचे संयोजक आनी परीक्षक आयिल्ले. सर्तीचे संयोजक कलानंद बांबोळकार हांणी कार्यशाळेचें संयोजन केल्लें. ह्या वर्सा शेणे गोंयबाब कथामाळ सर्त 19 ऑगस्ट 2019 ह्या दिसा गोंयांतल्या 12 म्हालांनी 16 केंद्रांत मोठ्या दबाज्यान जाली. ह्या वर्सा पुराय गोंयांतल्यान शालेय पावंड्यार सादारण 5000 सर्तकांनी वांटो घेतिल्लो. केंद्रीय पावंड्यार पुराय गोंयांतल्यान 1001 सर्तकांनी वांटो घेतिल्लो. हे सर्तीची निमणी फेरी 25 ऑगस्ट 2019 दिसा कोंकणी भवनात घडोवन हाडली. राज्य पातळी वयल्या निमण्या फेरयेच्या इनामां वांटपाच्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण कोंकणी अकादेमीचे आदले उपाध्यक्ष भौमानिस्त जुझे लॉरेन्स आनी आदल्यो शिक्षिका आनी साहित्यीक भौमानिस्त रजनी भेंब्रे ही हाजीर आशिल्ली. तांच्या हस्तुकी जैतिवंतांक इनामां भेटिल्लीं. हे वर्सा कलानंद बांबोळकार हांणी संयोजक म्हूण कथामाळेची जबाबदारी आपल्या भुजार घेतिल्ली. रवींद्र केळेकार पुण्यतीथ. ज्ञानपीठकार रवींद्र केळेकार हांची पुण्यतीथ कोंकणी भाशा मंडळान रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिराच्या जोड पालवान 27 ऑगस्ट 2019 दिसा भवनात मनयली. उपरांत दर वर्सा प्रमाण ज्ञान मंदिराच्या विद्यार्थ्यांनी रवींद्र बाबाच्या घरा भेट दिली. राधा मुकुंद नायक उलोवपा सर्त. कोंकणी भाशा मंडळ आयोजीत राधा मुकुंद नायक उलोवप सर्त ह्या वर्सा मडगांवच्या रवींद्र भवनाच्या जोड पालवान रवींद्र भवनात 30 ऑगस्ट 2019 दिसा मोठ्या दबाज्यान जाली. ह्या वर्सा 27 सर्तकांनी हे सर्तीत वांटो घेतिल्लो. इनामां वांटपाच्या सुवाळ्यात मुखेल सोयरे म्हूण CES उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे भौमानिस्त टिलरॉय फेर्नांडीस हाजीर आशिल्ले. तांच्या हस्तुकी जैतिवंतांक इनामां भेटिल्लीं. हे सर्तीचे संयोजक पुरुषोत्तम वेल्लेकर हे आशिल्ले. फेलिक्स कार्दोस जयंती. कोंकणी भाशा मंडळान फेलिक्स कार्दोस पाटवालदार हांच्या जोड पालवान फेलिक्स कार्दोस जयंती 30 ऑगस्ट 2019 दिसा रवींद्र भवन मडगांवां मनयली. ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हूण कोंकणी म्हालगडे भौमानिस्त उदय भेंब्रे हाजीर आशिल्ले.
हे वेळार फेलिक्स कार्दोस पाटवालदार संस्थेन दवरिल्ले पत्रकारिता पुरस्कार दिलीप पोरकर हांकां भेटयलो. कविता ट्रस्टाची कविता वाचन सर्त. मंगळूरचो कविता ट्रस्ट दर वर्सा कविता वाचन सर्तीची मुळावी फेरी गोंयांत दक्षिण गोंय आनी उत्तर गोंय अशा 2 कडेन घेता. फाटल्या साबार वर्सां सावन कोंकणी भाशा मंडळ हे सर्तीक जोड पालव दिता. हे वर्सा ही सर्त 16 सप्टेंबर दिसा टीव्ही कुन्नी सभागृह पणजी आनी 17 सप्टेंबर दिसा कोंकणी भवन मडगांवां जाली. हे सर्तीच्या निमतान कविता ट्रस्टाचे जाळवणदार गोंयांत आयिल्ले. पेटोल. कोंकणी भाशा मंडळ फाटल्या 5 वर्सां सावन बाल साहित्य आनी सान भुरग्यांच्यो आवडी तशेंच गरजो नदरे मुखार दवरून पेटोल नांवाची एक आगळेवेगळी कार्यावळ घडोवन हाडटा. ह्या वर्सा पेटलाची 5वी कार्यावळ 18 सप्टेंबर 2019 दिसा रवींद्र भवनाच्या जोड पालवान रवींद्र भवन मडगांवां घडोवन हाडली. कोंकणींतले ज्येश्ठ साहित्यीक आनी भुरग्यांचे इश्ट डॉ. मनोहर राय सरदेसाय हांच्या उगडासाक ही कार्यावळ ओंपिल्ली. हे कार्यावळींत गोंयचे सुटके झुजाऱ्याचेर आदारीत पुस्तकां, तेनालीराम हें पुस्तक, सुविचारांचें पुस्तक, गोंयच्या नामनेच्या व्यक्तीचेर आदारीत पुस्तकां, ज्योत्स्ना प्रकाशनाची अणकारीत 10 पुस्तकां, जाल्यार शाणी मस्ती 6 सीडी आनी शाणी मस्ती 1 ते 6 मेरेनची पदां आशिल्लो पेन ड्रायव्ह हांची विमोचना जाली. शाणी मस्ती 6 सीडींतल्या पदांचेर विद्याभवन कोंकणी शाळा मडगांव, RPRS फोंडे, मज्जा स्कूल मडगांव, तुडोळ मुळावी शाळा काणकोण, महिला नूतन हायस्कूल मडगांव, भाटीकर मॉडेल हायस्कूल मडगांव आनी रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिर मडगांवच्या भुरग्यांची नाचाची कार्यावळ सादर जाली. टाटा ऑटोकॉम सिस्टम लिमिटेडचे अध्यक्ष भौमानिस्त प्रवीण काडली हे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. जाल्यार सिटी प्रायड स्कूल पुणेच्यो संस्थापक संचालक डॉ. अश्विनी कुलकर्णी, उत्तर गोंयच्यो जिल्लोधिकारी भौमानिस्त R. मेनका, नेस्ले इंडियाचे गोंय फांट्याचे सरवेवस्थापक भौमानिस्त संजय भंडारी, GVM शिक्षण महाविद्यालयाचे प्राचार्य भौमानिस्त LN एब्रू आनी मडगांवच्यो नृत्य शिक्षिका सचिका आल्मेदा हे कार्यावळीक मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. ह्या वर्सा सावन पेटूल ही कार्यावळ शक्य जाता तितल्या म्हालांनी घडोवन हाडची अशें थारायलें. सुरवातीक कुडचड्यार पेटूल ही कार्यावळ 10 ऑक्टोबर 2019 दिसा कुडचडेच्या रवींद्र भवनाच्या जोड पालवान घडोवन आयली. ह्या वेळार कुडचडे नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष भौमानिस्त बालकृष्ण होडरकर हे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. जाल्यार कोंकणीचे मालगडे भौमानिस्त मार्टिन मिनीस फेर्नांडीस, फादर पियो फुर्तादो, सिस्टर सेलेस्टीन आल्वा, उद्योजक भौमानिस्त सिद्धेश भिसे, रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष भौमानिस्त राजू मेघश्याम नायक, वांगडी सचिव भौमानिस्त अजय गावडे हे मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. चेतना स्कूल कुडचडे, न्यू एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट कुडचडे, युनियन स्कूल सांगे, शारदा कला साधना कुडचडे, दी डान्स कंपनी कुडचडे, टायनी टॉट्स प्रायमरी स्कूल केपें, सरकारी महाविद्यालय केपें, विद्याभवन कोंकणी शाळा मडगांव, रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिर मडगांव ह्या संस्थांच्या भुरग्यांनी ह्या वेळार नाच सादर केले. पेटूल कार्यावळ 28 नोव्हेंबराक फोंडे म्हालांतल्या राजीव गांधी कला मंदिरांत जाली. गुरुकुल अकादमी बेतोडे, राजमाता पद्मावती राजे सौंदेकर विद्यालय बांदोडे, GVM प्राथमीक इंग्लीश विद्यालय फोंडे, VD आनी SV वागळे विद्यालय मंगेशी, श्री कटमगाव दादा पंगड फोंडे, स्टेप अँड डान्स क्रू कुंकळे, SS समिती, श्रीमती IVBD विद्यालय ढवळी, रवळनाथ प्रसादिक नाट्य मंडळ नागेशी, स्कूल ऑफ सिम्बॉसिस शिरोडे आनी विद्यावृद्धी स्कूल फोंडे ह्या संस्थांनी नाच सादर केले. त्या भायर नामनेचे गायक लक्ष्मण नायक, गौतमी हेदे बांबोळकर, दिव्य नायक आनी बाल गायक स्पर्श नामशीकर आनी ऋषिकेश ढवळीकर हांणी शाणी मस्ती सिडींतली वेगवेगळी गितां सादर केली. तशेंच गौतमी हेदे बांबोळकर हांच्या गायन शिक्षण संस्थेच्या विद्यार्थ्यांनी बडबड गितांय गायली. ह्या कार्यावळीक राजीव कला मंदिराचे उपाध्यक्ष भौमानिस्त शांताराम कोलवेकर, ज्येष्ठ नाट्यकर्मी भौमानिस्त श्रीधर कामत बांबोळकर, ज्येष्ठ साहित्यीक भौमानिस्त N. शिवदास आनी बेतोडेच्या गुरुकुल अकादमीच्यो संचालक भौमानिस्त भारती जाधव हे मानेस्त म्हूण हाजीर आशिल्ले. बार्देस म्हालांत पेटूल ही कार्यावळ 14 डिसेंबर 2019 ह्या दिसा म्हापशेंच्या हनुमान नाट्यगृहाच्या जोड पालवान घडोवन हाडली. हे वेळार भौमानिस्त दिलीप साळगांवकर हे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. जाल्यार सिस्टर रोजारिना AC, उद्योजक भौमानिस्त गुरुदास नाटेकर, उद्योजक भौमानिस्त सागर श्रीरंग नार्वेकर हे मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. आनंद निकेतन स्पेशल स्कूल म्हापशें, सरकारी विद्यालय पेडणे, दत्ताराम मंत्रवादी स्कूल म्हापशें, हुतात्मा मनोहर पेडणेकर सरकारी शाळा पेडणे, लोक शिक्षण स्कूल पेडणे, सेंट थॉमस स्कूल हळदोणे, ज्ञान विकास स्कूल परवरी, GS आमोणकार स्कूल म्हापशें, सारस्वत हायस्कूल म्हापशें ह्या संस्थांच्या भुरग्यांनी हे वेळार नाच सादर केले. हे कार्यावळीक बार्देश कोंकणी अस्मिताय केंद्र म्हापशें,
रोटरॅक्ट क्लब ऑफ म्हापसा, युवा खेळगडे म्हापशें आनी पेडणेकार आमी पेडणेकार म्हापशें आनी DMC महाविद्यालय आसगांव ह्या संस्थांनी आदार दिलो. पेडणे म्हालांत पेटूल ही कार्यावळ 1 फेब्रुवारी 2020 दिसा संत सोयरोबानाथ MBA महाविद्यालय आनी आमी पेडणेकार ह्या संस्थांच्या जोड पालवान पेडणेच्या संत सोयरोबानाथ MBA महाविद्यालयाच्या सभागृहांत जाली. ह्या वेळार सांखळे महाविद्यालयाचे प्राचार्य भौमानिस्त जरवर्सियो मेंडीस हे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. जाल्यार उद्योजक आनी समाजसेवक भौमानिस्त सचिन परब, कोंकणीचे म्हालगडे भौमानिस्त प्रकाश चळवणेकार, कवी भौमानिस्त शशिकांत पुनाजी आनी संत सोयरोबानाथ MBA महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. फिलिप मेलो हे मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. मंगिरीश विद्यालय धारगळ पेडणे, हुतात्मा मनोहर पेडणेकार सरकारी माध्यमीक विद्यालय पेडणे, सरकारी प्राथमीक विद्यालय पारसें पेडणे, सरकारी प्राथमीक विद्यालय विनोर्डा पेडणे, लोकशिक्षण विद्यालय धारगळ पेडणे, सरकारी प्राथमीक विद्यालय हणखणे पेडणे, संत सोयरोबानाथ MBA सरकारी कला आनी वाणिज्य महाविद्यालय विनोर्डा पेडणे, सरकारी प्राथमीक विद्यालय गोठणवाडा वजरी पेडणे, वायकाउंट ऑफ पेडणे हायस्कूल पेडणे, सरकारी माध्यमीक विद्यालय उगवे पेडणे, सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालय पेडणे, बालभवन हरमल, श्री भगवती विद्यालय पेडणे ह्या संस्थांच्या भुरग्यांनी हे वेळार नाच सादर केले. दिवचल म्हालांत पेटूल ही कार्यावळ 8 फेब्रुवारी 2020 दिसा सांखळेच्या रवींद्र भवनांत घडोवन हाडली. ह्या वेळार भाजपा महिला मोर्चाच्यो अध्यक्षा सुलक्षणा सावंत मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ली. तशेंच रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष भौमानिस्त विठोबा घाडी आनी वांगडी सचीव भौमानिस्त विवेक नायक ह्या सुवाळ्याक मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. लक्ष्मीबाई संजयगिरी मेमोरियल प्राथमीक विद्यालय सांखळी, श्री शांतादुर्गा विद्यालय दिवचल, सरकारी माध्यमीक विद्यालय भुईपाल सत्तरी, डॉ. KB हेगडेवार विद्या मंदिर कारापूर तिस्क सांखळी, सरकारी प्राथमीक विद्यालय तारमाता सुर्ला, भारती बांदोडकर विद्यालय वेळगे, विवेकानंद ज्ञान मंदिर हायस्कूल केरी सत्तरी, सरकारी प्राथमिक विद्यालय विठ्ठलापूर कारापूर दिवचल, RK ग्रुप सांखळी, व्हेरीलँड मुळावी शाळा दिवचल, सरकारी माध्यमिक शाळा पिसुर्ले सत्तरी, विजयानंद प्राथमिक विद्यालय नार्वे, सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस विद्यालय सांखळी ह्या संस्थांच्या भुरग्यांनी हे वेळार नाच सादर केले. ही कार्यावळ आयोजीत करूंक आस्त सांखळी, कोंकणी सेवा केंद्र सांखळी आनी श्री आजोबा महाराज पंगड केरी ह्या संस्थांनी आदार दिलो. तिसरी बाल साहित्य परिषद कोंकणी भाशा मंडळान रवींद्र भवन मडगांवच्या जोड पालवान तिसरी बाल साहित्य परिषद 19 आनी 20 सप्टेंबर 2019 दिसा रवींद्र भवनात आयोजीत केली. ह्या परिषदेक भारतांतले नामनेचे बाल साहित्यीक प्रभात, सुशील शुक्ला, प्राची गोवर, प्राची कालरा, कमल शर्मा, वर्षा भावे, डॉ. आशिष घोष, विद्यानिधी वनारसे हांणी मार्गदर्शन केले. जाल्यार गोंयांतल्या भुरग्यांच्या मळार वावर केल्ले कविंद्र फळदेसाय, काबा मराठे, साईश पळांदीकार, मीना काकोडकार, नयना आडारकार, रत्नमाला दिवकार ह्या गोंयच्या मानेस्तांनी हाजीर आशिल्ल्या प्रतिनिधींक मार्गदर्शन दिले. ह्या बाल साहित्य परिशदेक मुखेल सोयरे म्हूण लखनौचे नामनेचे हिंदी लेखक आनी बाल साहित्यीक नरेश सक्सेना हाजीर आशिल्ले. ह्या परिशदेचें संयोजन अन्वेषा सिंगबाळ हांणी केलें. बाल साहित्य लेखन सर्ती मुळाव्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक विद्यालयांत शिकोवपी शिक्षकां खातीर मंडळान बाल साहित्य परिशदेच्या फाटभुंयेर साबार सर्तीचें आयोजन केल्लें. आप उलोवप, नाटकुलें लेखन, बालकाणी, बडबड गितां लेखन, व्यक्तिचित्रण लेखन अश्यो साबार सर्ती मंडळान घडोवन हाडिल्ल्यो. तांची इनामां बाल साहित्य परिशदेच्या माटमांत दिली. कोंकणी भाशा मंडळाचो 57वो वर्धापन दीस कोंकणी भाशा मंडळाचो 57वो वर्धापन दीस मोठ्या दबाज्यान मडगांवाच्या रवींद्र भवनात 30 सप्टेंबर 2019 दिसा मनयलो. ह्या वेळार शैक्षणीक आनी साहित्यीक पुरस्कार जैतिवंतांक भेटयले. ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हूण नामनेचे भारतीय साहित्यीक भौमानिस्त उदय भेंब्रे हाजीर आशिल्ले. जाल्यार नामनेच्यो समीक्षक भौमानिस्त किरण बुडकुले, गोंय राज्य उद्योगीक संघटनेचे अध्यक्ष भौमानिस्त दामोदर कोचकार, गुलाब म्हयन्याळ्याचे संपादक भौमानिस्त फावस द कॉस्ट, गोंय राज्य वाचनालयाचे संग्रहालयपाल भौमानिस्त कार्लोस फेर्नांडीस आनी उद्योजक भौमानिस्त प्रवीण काकोडे मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. मानेस्तांच्या हस्तुकी एंथनी वास, मार्कुस गोन्साल्वीस, डॉ. भूषण भावे, राधा भावे, रुपा कोसंबे, महेश नायक, सुमेधा कामत देसाय, अभयकुमार वेलिंगकार, संदेश बांदेकर ह्या मानेस्तांक वेगवेगळे पुरस्कार भेटयले. ह्या वेळार मडगांवच्या विद्याभवन कोंकणी शाळा आनी रवींद्र केडेकार ज्ञान मंदिराच्या विद्यार्थ्यांनी मन रिजवणेची कार्यावळ सादर केली. सर्गेस्त पद्मजा गावणेकार संशोधनात्मक प्रपत्र लेखन सर्त
कोंकणी भाशेत संशोधनात्मक वावर वाडचो हे नदरेंतल्यान सर्गेस्त पद्मजा गावणेकार हांच्या नांवान संशोधनात्मक प्रपत्र लेखन सर्त जाली. हे सर्तीक वट्ट 3 प्रपत्रां आयिल्लीं. तांचें इनाम भौमानिस्त सकाराम बोरकार हांकां फावो जालें. वर्धापन दिसा तें इनाम तांकां भेटिल्लें. शिक्षकां खातीर कार्यशाळा. मंडळान कोंकणी माध्यमांतल्यान चलपी मुळाव्या शिक्षकां खातीर एक कार्यशाळा दिवाळेच्या सुटयेंत 1 नोव्हेंबर ते 5 नोव्हेंबर मेरेन घेतली. हे कार्यशाळेंत विद्याभवन कोंकणी शाळा मडगांव, निराकार मुळावी शाळा माशें काणकोण, निराकार मुळावी शाळा तुडळ काणकोण आनी सर्वोदय विद्यालय कुडचडे ह्या शाळांनी शिकोवपी वट्ट 15 शिक्षकांनी वांटो घेतलो. दिल्लीच्या NCERTच्या प्राथमीक शिक्षण विभागाच्यो आदल्यो सल्लागार भौमानिस्त सोनिका कौशिक हांचें तांकां मार्गदर्शन लाभलें. भौमानिस्त प्रवीण सबनीस, भौमानिस्त राघोबा पेडणेकार आनी भौमानिस्त अनंत अग्नी हांचें मार्गदर्शन तांकां हे वेळार मेळ्ळें. त्याच शिक्षकांक घेवन आनी एक कार्यशाळा डिसेंबर म्हयन्याच्या 27 ते 29 मेरेन कोंकणी भवनांत जाली. तातूंत दिल्लीच्या NCERTच्यो आदल्यो सल्लागार भौमानिस्त सोनिका कौशिक हांचें तांकां मार्गदर्शन लाभलें. कविता फेस्त. मंगळूरचो कविता ट्रस्ट दर वर्सा कविता फेस्त ही कार्यावळ कर्नाटकांत घडोवन हाडटा. ह्या वर्सा ही कार्यावळ तांणी मंडळाच्या जोड पालवान गोंयांत घडोवन हाडली. ही कार्यावळ मडगांवच्या रवींद्र भवनांत 11 आनी 12 जानेवारी 2020 ह्या दिसांनी घडोवन हाडली. उक्तावण सुवाळ्याक भौमानिस्त नागेश करमळी आनी भौमानिस्त बस्ती वामन शेणे हाजीर आशिल्ले. कविता वाचन सर्तीची निमणी फेरी आयताराक सकाळची घडोवन हाडली. समारोप सुवाळ्याक भौमानिस्त नारायण देसाय हे हाजीर आशिल्ले. तांच्या हातांतल्यान भुरग्यांक इनामां भेटिल्लीं. युवाथॉन. मंडळान ह्या वर्सा पयलेच फावट युवाथॉन ही सर्त घडोवन हाडली. तरणाट्यां मदीं गोवा युवा महोत्सवा विशीं जागृताय जावची आनी युवा महोत्सवाचें अंदूक 25वें वर्स आशिल्ल्यान आनी तो 3 दीस आशिल्ल्यान ही मॅरेथॉन सर्त आयोजीत केल्ली. हे सर्तीक सादारण 250 लोक वांटेकार जाल्ले. 25वो गोवा युवा महोत्सव. 25वो गोवा युवा महोत्सव ह्या वर्सा 17, 18 आनी 19 जानेवारी 2020 ह्या 3 दिसांनी रवींद्र भवन मडगांव हांच्या जोड पालवान घडोवन हाडलो. 25व्या गोवा युवा महोत्सवाचो कार्याध्यक्ष वल्लभ बर्वे जाल्यार उद्योजक पल्लवी धेंपो हिची येवकाराध्यक्ष म्हूण निवड जाली. 25वो महोत्सव जाल्ल्यान गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी ह्या महोत्सवाचें उक्तावण जालें. मानाचे सोयरे म्हूण टाटा ऑटोकॉमचे अध्यक्ष भौमानिस्त प्रवीण काडले हे हाजीर आशिल्ले. खास आमंत्रीत म्हूण मडगांव नगरपालिकेच्यो नगराध्यक्ष भौमानिस्त पुजा नायक हाजीर आशिल्ल्यो. ह्या महोत्सवात वट्ट 39 शिक्षणीक संस्था आनी सांस्कृतीक संस्थांनी वांटो घेतिल्लो. ह्या महोत्सवाक 6000 वयर लोकांची उपस्थिती आशिल्ली. 25वो युवा महोत्सव आशिल्ल्यान फाटल्या सगळ्या कार्याध्यक्षांक आनी मुखेल संयोजकांक आस्पावन ही कार्यावळ जाली. गोवा युवा महोत्सवाक गोंयचे कला आनी सांस्कृतीक मंत्री भौमानिस्त गोविंद गावडे आनी नामनेचे संगीतकार गायक भौमानिस्त रेमो फेर्नांडीस ह्या मानेस्तांनी हजेरी लायली. इनामां वांटपाच्या सुवाळ्याक फातोर्डेचे आमदार भौमानिस्त विजय सरदेसाय, मायंडस्केप कंपनीच्यो संचालक भौमानिस्त मनीषा तारकार आनी मडगांव नगरपालिकेच्यो नगराध्यक्ष भौमानिस्त पुजा नायक हाजीर आशिल्ल्यो. ह्या महोत्सवाचें वस्तादपण फोंडेच्या कटमगाळ दादा महाराज पंगडाक फावो जालें जाल्यार उपवस्तादपण केपेंच्या सरकारी महाविद्यालयाक फावो जालें. गोवा युवा महोत्सवाच्या रुप्या महोत्सवा निमतान 2 दिसांची युवा नखेत्रां ही खास मन रिजवणेची कार्यावळ दवरिल्ली. युवा महोत्सवाची माची गाजोवन आपलो फुडार घडयिल्ल्या कलाकारांक घेवन 2 दीस युवा महोत्सवाच्यो सर्ती सोंपल्या उपरांत कार्यावळीक घडोवन हाडली. 17 जानेवारी 2020 दिसा नाचाची आनी नाट्य अभिनयाची कार्यावळ जाल्यार 18 जानेवारी 2020 दिसा गायनाची कार्यावळ जाली. ह्या कार्यावळीत गोंयचे नामनेचे गायक, कलाकार, नृत्य कलाकार वांटेकार जाल्ले. कोंकणी पत्रकारिता दीस. कोंकणी भाशा मंडळ, फादर फ्रेडी डिकॉस्ट मेमोरियल ट्रस्ट, फेलिक्स कार्दोस पाटवालदार, रवींद्र भवन मडगांव आनी गुलाब हांच्या जोड पालवान कोंकणी पत्रकारिता दीस 2 फेब्रुवारी 2019 दिसा व्हडा दबाज्यान मडगांव रवींद्र भवनांत मनयलो. ह्या वेळार डॉ. हरिश्चंद्र नागवेकर हांणी पत्रकारिता संदर्भात आपले विचार मांडले. ह्या वेळार कोंकणी पत्रकारिता, प्रिंट मिडिया व्हायब्रंट कित्याक ना ह्या विशयाचेर चर्चासत्र आयोजीत केल्ले. चर्चासत्रांत संजीव वेरेकार, दत्तराज दत्तू नायक, विली गोयस, फावस द कॉस्ट, बबन भगत ह्या मानेस्तांनी वांटो घेतिल्लो.
राजभास दीस. कोंकणी भाशा मंडळान विद्याभवन कोंकणी शाळा आणि रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिर हांच्या जोड पालवान राजभास दीस 4 फेब्रुवारी 2020 ह्या दिसा कोंकणी भवनात मनयलो. हे वेळार अध्यक्ष चेतनाचार्य आणि मुख्याध्यापक अनंत अग्नी हांची उलोवपां जाली. ॲडव्होकेट अरुण सिंगमाळ प्रश्नमाची सर्त. मंडळान वर्सावळीची ॲडव्होकेट अरुण सिंगमाळ प्रश्नमाची सर्त ह्या वर्सा 14 फेब्रुवारी 2020 दिसा गोंय विद्यापीठाच्या पॉलिटिकल सायन्स राज्यशास्त्र विभागाच्या जोड पालवान गोंय विद्यापीठात आयोजित केल्ली. वट्ट 45 पंगडांनी ह्या वर्सा हे सर्तीत वांटो घेतलो. सर्तीचे उक्तावण पॉलिटिकल सायन्स विभागाच्यो मुखेली डॉक्टर राहुल त्रिपाठी हांणी केले. समारोप सुवाळ्याक उद्देजक आनी कलाकार भौमानेस्त दिलीप प्रभुदेसाय हाजीर आशिल्ले. तांच्या हस्तुकी जैतिवंतांक इनामां भेटिल्लीं. सर्तीचे संयोजन श्वेतांग नायक हांणी केले. रवींद्र केळेकार जयंती आनी विजयाबाई सरमळकार व्याख्यानमाळ. रवींद्रबाब केळेकार जयंती कार्यावळ आनी विजयाबाई सरमळकार व्याख्यानमाळ ही कार्यावळ ह्या वर्सा रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिरा वांगडा बड्डेच्या मल्टीपर्पज महाविद्यालयाच्या सभागृहांत 7 मार्च 2020 दिसाक मनयली. ह्या व्याख्यानमाळेत सारासार विचार काळाची गरज ह्या विशयाचेर डॉक्टर मुकुल पै रायतुरकर हांचें व्याख्यान जालें. मांडजत. रामसात संघटनेच्या जोड पालवान ह्या वर्सा मंडळान मांडजात ही कार्यावळ 15 मार्चाक सातोड्ड्या केरी फोंडे हांगा घडोवन हाडली. हे कार्यावळीत मांडार गायतात त्या शिगम्याच्या पारंपारीक जतीचें सादरीकरण आनी तांचें चित्रीकरण जालें. लोक कलाकार भौमानेस्त लाडू परवार उक्तावण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. जाल्यार समाज वावुरपी भौमानेस्त संदीप निगळये तशेंच कलाकार भौमानेस्त साईश पणांदीकर हे समारोप सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. साहित्यीक कार्यशाळो. मंडळान बाल साहित्या खातीर साबार कार्यशाळो घडोवन हाडल्यो. हातूंत नामनेचे भारतीय साहित्यकार सुशील शुक्ला, प्रभात, प्रमोद पाठक ह्या सारक्या नामनेच्या साहित्यकारांचो आस्पाव आशिल्लो. शिक्षणीक कार्यशाळो. मंडळान वर्सयभर कोंकणी प्राथमीक शाळेंत शिकोवपी शिक्षकां खातीर कार्यशाळा घडोवन हाडल्यो. हातूंत नामनेचे भारतीय साहित्यकार सुशील शुक्ला, NCERTच्यो वरिश्ठ सल्लागार सोनिका कौशिक, गोंयचे शिक्षण मळार वावुरपी डॉक्टर नारायण देसाय, सांगात संस्थेची सायकोलॉजिस्ट पर्सी कार्दोस हांणी शिक्षकांक मार्गदर्शन केलें. कोंकणी भाशा मंडळाची पुस्तकां आनी सीडी ॲमेझॉनाचेर उपलब्ध. कोंकणी भाशा मंडळाची पुस्तकां आनी सीडीओ फेब्रुवारी 2020 सावन ॲमेझॉनाचेर उपलब्ध केल्यात. देखून ही पुस्तकां पुराय भारतांतल्या खंयच्याय भागांतल्यान मागोवन आमकां वाचपाक मेळटात. ऑनलायन इंग्लीश कोंकणी शब्दकोश. इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी शब्दकोश ऑनलायन करपाचें काम 3-4 म्हयने चल्लें आनी कोरोना विशाणूक लागून केल्ल्या लॉकडावनाच्या काळार तें काम पुराय जावन एप्रील 2020 सावन इंग्लीश कोंकणी शब्दकोश ऑनलायन जालो. शब्दकोश.com तशेंच सरकारी महाविद्यालय सांखळे ह्या संस्थांच्या जोड पालवान हो शब्दकोश ऑनलायन केलो. शब्दकोशा सयत कोंकणी सुविचार हे माचेर उपलब्ध आसात. कोंकणी ऑनलायन शिक्षणा खातीर वावर. लॉकडावनाक लागून शाळो बंद आशिल्ल्यान भुरग्यांक ऑनलायन शिक्षण दिवपाचें काम सरकारान शिक्षकांक प्रशिक्षण दिवन सुरू केलां. कोंकणीत ऑनलायन शिकोवपा खातीर लागपी साहित्य नाशिल्ल्यान मंडळान कोंकणी शिकोवपी शिक्षकांक आनी तांत्रीक जाणकारांक एकठांय हाडून तांच्या वांगडा काम करून ऑनलायन साहित्य उपलब्ध करून दिवपाक सुरवात केली. आयच्या विद्यार्थ्यांची अभिरुची मतींत धरून अणभवी आनी सर्जनशील शिक्षकांनी तयार केल्लें अध्यापन, साहित्य आनी तांकां मेळिल्ली तांत्रीक जोड हाका लागून हें साहित्य व्हिडिओच्या स्वरुपांत भोव प्रभावी आनी आकर्शक जालां. ज्येश्ठ कोंकणी शिक्षकांच्या मान्यताये उपरांत तें कोंकणी भाशा मंडळाच्या ब्लॉगार उपलब्ध केलां. मंडळाच्या ह्या वावराचो लाभ गोंयचे, केरळचे तशेंच पुण्यांतले शिक्षक आनी विद्यार्थी करून घेतात. कोंकणी ऑनलायन उपक्रम. मंडळान साबार ऑनलायन प्रकल्प चालीक लायल्यात. कोंकणी भाशे संदर्भांतले व्हिडिओ निर्मिवपाचें काम मंडळान हातांत घेतलां. कोंकणी शिक्षणाच्या नदरेंत हो उपक्रम म्हत्वाचो आसा. ह्या उपक्रमाचो भाग म्हूण भाजयो, फळां, जनावरां, गिरे, गोंयचे जिल्ले आनी म्हाल, सवणी, दुयेंसां आनी हेर विशयांचेर कोंकणी आनी इंग्लीश शब्दांचेर व्हिडिओ तयार केल्यात. तशेंच कोंकणी म्हणी, उरफाटी उतरां आनी कोंकणीची विशेशताय दाखोवपी हेर व्हिडिओ तयार केल्यात. मंडळाच्या YouTube चॅनलाचेर हे व्हिडिओ उपलब्ध आसात. इमारतीची दुरुस्ती आनी रंगकाम. ह्या वर्सा इमारतीत जंय गळटा आनी जिरपाता थंय दुरुस्ती काम केलें. इमारतीत मुळावी आनी माध्यमीक शाळा चलतात तातूंतल्या भुरग्यांक मुतारेचो त्रास जातालो.
देखून एकाच फावटी चड भुरग्यांक वापरपाक मेळचे खातीर चलयांक आनी चल्यांक 2 वेगवेगळ्यो मुताऱ्यो हे वर्साक करून घेतल्यो. इमारतीचें रंगकामूय हे वर्साक करून घेतलां. हे कामाक 10,62,952 रुपया इतलो खर्च जालो. प्रोजेक्टर्स आनी कंप्युटर्स. सिटी प्रायड स्कूल पुणेच्यो संस्थापक संचालक डॉ. अश्विनी कुलकर्णी मंडळाक 3 नवे प्रोजेक्टर्स आनी 30 वापरिल्ले कंप्युटर्स दान दिल्यात. लॉकडावनाक लागून ते अजून आमचे मेरेन पावले नात. ते लॉकडावन सोंपतकूच रोखडेच आमच्या भुरग्यां खातीर वापराक मेळटले. शाळा. विद्या भवन कोंकणी शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 192 जाल्या. हे वर्सा पूर्व प्राथमीक शाळेंत 97 विद्यार्थी आसात. रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिराच्या विद्यार्थ्यांची संख्या 278 आसा. आमच्या तिनूय शाळांतले शिक्षक आनी मुखेली कर्मचारी वर्ग जीव ओतून काम करतात. देव बरें करूं. मियाँ गोपीनाथ गांवस तुमकां नमन करतोय. आतांच तुम्ही आमच्या कोंकणी भाषा मंडळाचो वर्साचो नियाळ बगलो आनी आयकल्यातय. आज आमच्या कोंकणी भाषा मंडळाचे मठयेच्या स्थापनेचो 58वो दीस. कोंकणी भाषा मंडळाच्या कार्याचेर आनी कर्तृत्वाचेर उजवाड घालपी हो दीस. कोंकणी भाषा मंडळाच्यो अध्यक्षा अन्वेषा सिंगबाळ हेंचे कडेन मी मागतोय की तेंच्यांनी हे संगणन कार्यावळीक आमचे मंडळाचे परबेक शब्दांच्या सुरावळीन उलो मारचो आनी भाषा मंडळाच्या कार्याचेर कर्तृत्वाचेर उजवाड घालचो. सगळ्यांक नमस्कार. आयच्या वर्धापन सुवाळ्याच्यो मुखेल सोयऱ्यो लोकवेद संशोधक आनी ज्येष्ठ साहित्यीक आनी आमच्या सारक्या तरणाट्यां खातीर प्रेरणास्थान डॉ. जयंतीबाई नायक, आमचे सगळे पुरस्कार विजेते हरिशनबाब नागवेकार, प्रकाशबाब वजरीकार, जुजेबाब फर्नांडीस, उल्हासबाब नायक, मारियोबाब मिनेझिस, शैलेंद्रबाब मेहता, अँटनीबाब बारकूर, नयनाबाई आडारकर, माणिकरावबाब गावणेकार, दीपराजबाब सातर्डेकार आनी जे सदांच आमकां उर्बा दीत रावतले ते आमचे नित्या मामा नित्यानंदबाब नायक, तशेंच तांची सगळी घरची. कोंकणी भाषा मंडळाचे उपाध्यक्ष पॉब्रीबाब फर्नांडीस, भांडारी राजेशबाब प्रभू, सचिव उल्हासबाब गांवकार, सगळे साहित्यीक, विद्यार्थी, ह्या ऑनलायन कार्यक्रमान आमकां जोडिल्ले कोंकणी भाषा मंडळाचे सगळे आदले अध्यक्ष तशेंच सगळ्या कोंकणी मोगींक आयच्या दिसाची हांव परबी भेटयता आनी माये मोगाचो येवकार दिता. इश्टानो, कोंकणी भाषा मंडळ आज 58 वर्सांचें जालां. अशा वेळार 35ची सरासरी आशिल्ल्या आमच्या तरणाट्या समितीचेर आनी म्हज्या तरणाट्या नेतृत्वाचेर भार घालून कोंकणी भाषा मंडळान पयलींच आपली दूरदृष्टी आनी तरणाट्यांचेर आशिल्लो आपलो विश्वास सिद्ध केला. आयच्या ह्या दिसा कोंकणी भाषा मंडळाची स्थापना केल्ल्या दर एकट्याची हांव याद काडटां आनी तांचें मार्गदर्शन आनी तांची प्रेरणा आमकां सदांच मेळत रावतली अशी अपेक्षा बाळगितां. कोंकणी भाषा मंडळाचे अध्यक्षपद फुडारपण जेन्ना हांवें स्विकारलें तेन्ना जबाबदारीची जाण आशिल्लीच. मात जो कोवीड काळ आमच्या मुखार आयला त्या कोवीड काळाची जाण अर्थातूच आमकां कोणाकूच नाशिल्ली. पूण एक अस्पश्ट वातावरण जरी असलें तरी म्हाका दिसता कोंकणी भास सदांच संघर्श तशेंच वेगवेगळी आव्हानां झेलत मुखार वचत आसा आनी ताचें फुडारपण सदांच कोंकणी भाषा मंडळान केलां. कोंकणी भाषा मंडळ हाजेय मुखार ह्या थोड्याशा अस्पश्ट वातावरणातूय बी आपलें मार्गक्रमण करत रावतली आनी आयिल्ली आपली आव्हानां बरे तरेन स्विकारत रावतली हातूंत म्हाका मात्तूय दुबाव ना. कोंकणी भाषा मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष पेद्रू कुरे आफोन्स ते हालींच जे अध्यक्ष आशिल्ले ते चेतनबाब आचार्य धरून म्हज्या मेरेन कोंकणी भाषा मंडळ पावता मेरेन कोंकणी भाषा मंडळाची भुमिका बदलल्या म्हणच्या पेक्षा हांव म्हणन वाडत आसा. कोंकणीक आपले मानाचें स्थान दिवपा कडल्यान कोंकणी भाशेंत जे साहित्य म्हणया किंवा जी सामग्री नाशिल्ली ती तयार करपा मेरेन कोंकणी भाषा मंडळ वेगवेगळ्या कार्यावळींतल्यान वेगवेगळ्या उपक्रमांतल्यान आपलें कार्य करीत आसा आनी हाजे मुखार करत रावतलें. कोवीड काळ जेन्ना सुरू जालो तेन्ना आमच्या मुखार खूब नवे प्रश्न तयार जाले. कोंकणी भाशे मुखारूय ते प्रश्न तयार जाले आनी खास करून कोंकणी शिक्षणीक मळार कितलेशेच प्रश्न उप्रासले. कोंकणी शिक्षण म्हणटा आसतना कोंकणी भाषा मंडळाच्यो शाळा चलताच पूण कोंकणी भाषा मंडळाक सदांच दिसत आयला की गोंयभर जितल्यो कोंकणी शाळा चलतात गोंयभरचें कोंकणी शिक्षण जाता त्या कोंकणी शिक्षणा खातीर कोंकणी भाषा मंडळ सदांच वावरत आयला आनी आपलो आदार दिता. कोवीड काळातूय बी कोंकणी भाषा मंडळान कोंकणी शिक्षणाच्या नदरेंतल्यान ऑनलायन रिसोर्सीस ऑनलायन साधन सामग्री करपाचो वावर हातांत घेतलो
आणि गोंयभरातल्या कोंकणी शिक्षकांक एक उलो मारून कांय म्हयन्या भितर कोंकणी भाशा मंडळान आपले ब्लॉग तयार केले आनी त्या ब्लॉगांचेर आतां तुमकां कितलेशेच कोंकणी मुळावें शिक्षण धरून उच्च माध्यमीक शिक्षणा मेरेनचे पाठ दिसतले आनी त्या सगळ्या OER-रांचो लाव आज गोंयभरचे विद्यार्थी घेतात. गोंयभरचे विद्यार्थी हाचो लाव घेता म्हणटा आसतनाच एक सुंदर गजाल घडली. खरें म्हळ्यार कांय म्हयन्या फाटीं पुणेच्या एका शिक्षणीक संस्थेन आमकां तांच्या शाळे भितर कोंकणी विशय सुरू करपाचो आसा. कांय कोंकणी लोकांनी एकठांय येवन ती पुणेची शिक्षणीक संस्था खूब वर्सां फाटीं सुरू केल्ली आनी तांकां कोंकणी भाशेचो मोग. कोंकणी भाशा मंडळान वेळोवेळ तांकां सहकार्य दिलें. तांकां सरकारी पातळीचेर कोंकणी भास चालू करपा खातीर जी मदत जाय आशिल्ली, जो आदार जाय आशिल्लो ते कोंकणी भाशा मंडळान तांकां दिले. आनी जेन्ना कोवीड काळ सुरू जालो तेन्ना ह्या संस्थेच्या जाळवणदारांनी आमकां संपर्क साधलो की आता ऑनलायन सगळें शिक्षण सुरू जालां, तंत्रगिन्यानाच्या आदारान शिक्षण सुरू जालां. जर आमकां सरकार कोंकणी विशय पुण्याक सुरू करपाक दिना जाल्यार उपकार करून आमी तुमकां संपर्क सादतात. तुमी गोंयांत बसून आमकां हें शिक्षण दियात आनी आमी पुणेच्या ह्या शाळेंत एक वर्ग कोंकणी खातीर उक्तो करून थंय ऑनलायन माध्यमांतल्यान हें शिक्षण मुखार व्हरतले. आमच्या खातीर खूब खोशयेची गजाल आशिल्ली की अशा वेगळ्या वेगळ्या राज्यांनी शिकयिल्लो लोक कोंकणी शिक्षण घेवंक सोदता आनी ताका कोंकणी भाशा मंडळ आदार करपाक शकता. कोवीड काळ सुरू जावच्या आदीं बी कोंकणी भाशा मंडळान आपले जायते साहित्य युट्यूबाचेर घालें. Amazonचेर कोंकणी भाशा मंडळान आपली पुस्तकां विक्रेक उपस्थित केली. कोंकणी भाशा मंडळान युट्यूबाचेर तशेंच शब्दकोश हे खास ॲप कोंकणी भाशा मंडळान सुरू केले. सांगपाक खूब खोस भोगता की कांय म्हयन्या भितर 3000 वयर डावनलोड्स ह्या ॲपाचे जाल्ले आसा आनी वेबसायटीचेरूय बी लोक ह्या सगळ्याचो उपेग करतात. केन्ना केन्ना आमी म्हणटात की वायटांतल्यानूय बी बरें जाता. कोवीड काळान घडये तंत्रगिन्यानाची जी दारां आमच्या खातीर उक्ती केली ताका लागून गोंय आनी फक्त भारत न्हय जाल्यार संवसारभर शिकणिल्लो कोंकणी लोक एकठांय जालो आनी घडये जर हो काळ येवंक नाशिल्लो जाल्यार आमी आपापल्या राज्यांनी आपापल्या ल्हान ल्हान कोशांत बसून कार्यावळी करतली आशिल्ली आनी त्या कार्यावळीक हेर राज्यांतले हेर जगभर शिकणिल्ल्या लोकांक ताचो आस्वाद घेवंक मेळचो नाशिल्लो. पूण ती दारां कोवीड काळान उक्ती केली आनी कोंकणी भाशा मंडळान ताचो लाव घेतलो. कांय हांव म्हणत की विभाग आसा जातून कोंकणी भाशा मंडळ आपलें काम मुखार व्हरता. जे विभाग घडये दुर्लक्षीत उरले आसत किंवा तातूंत काम थोडेशे कमी गतीन जालां आसत. संशोधन, समीक्षा, अणकार अशा तरेचे विशय घेवन कोंकणी भाशा मंडळान आपलें काम सुरू केलां. ह्या सगळ्या विशयांचेर व्याख्यानां, कार्यशाळा अशा तरेचे काम आमचें सुरू जालां आनी मुखारूय बी ज्या कोणाक ह्या विशयांत मज आसा आनी तांकां ह्या कामांत वांटेकार जावपाक जाय तांकां घेवन हें काम कोंकणी भाशा मंडळ मुखार व्हरतलें. मंडळाच्या सगळ्या कार्यावळींक तुमचो उपाट प्रतिसाद आनी मोग मेळत आसा आनी म्हणूनच घडये कोंकणी भाशा मंडळान जेन्ना पोरूं वर्सा एक स्वप्न पळयलें, एक हावेस बाळगिलो की पेटूल सारकेली कार्यावळ आमी फक्त मडगांव न्हय जाल्यार पुराय गोंयभर घडोवन हाडटले. तेन्ना 6 वेगवेगळे कडेन कोंकणी भाशा मंडळान पेटूल कार्यावळ घडोवन हाडली आनी तातूंत शेकड्यांनी भुरग्यांनी प्रत्यक्षपणान पेटूल कार्यावळीत भाग घेतलो जाल्यार हजारांनी लोकांनी प्रेक्षक म्हणून भाग घेतलो आनी कोंकणी भाशा मंडळान तयार केल्ल्या गितांचेर, साहित्याचेर जी कार्यावळ जाली ताजो तांणी मजा घेतली. कोंकणी भाशा मंडळाची शणै गोंयबाब कथामाळ एकाच दिसा 16 केंद्रांनी करपाचो आमचो हावेस आमी पुराय केलो आनी फाटलीं कितलींशींच वर्सां कितलेशेच कार्यकर्ते एका दिसा वावुरतात आनी ही कथामाळ यशस्वीपणान घडोवन हाडटा. गोवा युवा महोत्सव जेन्ना 25 वर्सांचो जालो तेन्ना गोवा युवा महोत्सवाच्या माटवान सर्तक म्हणून जे वांटेकार जाल्ले आनी जे आज कलाकार जावन गोंयान आपली नामना ज्यांनी मेळयल्या ते सगळे सर्तक, ते पयलींचे आदले सर्तक एकठांय येवन तांणी खास कार्यावळी घडोवन हाडल्यो आनी 25वो गोवा युवा महोत्सवूय यशस्वी केलो. कोंकणी भाशा मंडळाच्यो जायत्यो कार्यावळी आतां ऑनलायन कश्यो जातल्यो अशा तरेचे प्रश्नचिन्ह आमच्याय मुखार आशिल्ले, पण तुमीच दिल्ल्या मोगाक लागून आनी तुमी दिल्ल्या सुचोवण्यांतल्यान बऱ्योचश्यो कार्यावळी आतां आमी ऑनलायन करपाच्या वाटेर आसा. शणै गोंयबाब कथामाळ ऑलरेडी आमी डिक्लेअर केल्ली आसा. मुखार वचून बाल साहित्य परिशद म्हणया किंवा गोवा युवा महोत्सव म्हणया, राधा मुकुंद नायक वक्तृत्व सर्त म्हणया किंवा कोंकणी भाशा मंडळाची साहित्य निर्मिणी मुखार व्हरून पेटूल सारकेली कार्यावळ म्हणया, ह्यो सगळ्यो कार्यावळी ऑनलायन स्वरुपात रोखड्योच जातल्यो आनी तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान त्योय बी यशस्वी जातल्यो हातून आमकां मात्तूय दुबाव ना. कोंकणी भाशा मंडळ सगळ्या स्तरांच्या, सगळ्या समाजांतल्या सगळ्या तरेच्या लोकांक घेवन मुखार वचपाची आस्त बाळगिता आनी त्या नदरेंतल्यान म्हाका दिसता की कोंकणी भाशा मंडळाक तुमचें जें सहकार्य मेळ्ळां
तो आमचो सगळ्यान व्हडलो पाठिंबो अशें हांव मानन. ज्यो गोंयो आसात, शिमो आसात, मेरो आसात, त्यो स्वार्थी मनशांक लागतात. निस्वार्थी मनशांची फक्त एक जात आसता, एक धर्म आसता आनी एक भास आसता, ती म्हळ्यार कोंकणी. ती भास घेवन आमी सगळीं जाणां मुखार या आनी गोंयची अस्मिताय सांबाळपाक आमचेंय बी थोडेंशें योगदान दिवया. तुमकां सगळ्यांक आयच्या दिसाक परत एक फावट परबी भेटयता, येवकार दिता. जय गोंय, जय कोंकणी. देव बरें करूं अन्वेषाबाई. कोंकणी भाशा मंडळाची खुटी मारून मठी जोडल्या आयज 58 वर्सां जाली. आयच्या ह्या आमच्या कोंकणी भाशा मंडळाच्या मठयेच्या उत्सवाक मोठी मानाची सन्मानाची आमची सोयरी लोकवेद, लोकसाहित्य आणि लोकदाज्याच्या संशोधनाच्या माथ्यांतलो रतावन आबोल्याचो वळेसार म्हणजेच आमची सोयरी बाय डॉ. जयंती नायक. तसाच हे आमचे कार्यावळीचे बसकेक आसनार बसकल घेतलेल्यो कोंकणी भाशा मंडळाच्यो अध्यक्षा बाय अन्वेषा सिंबाळ, उपाध्यक्ष ओब्रे फर्नांडीस, सचिव उल्हास गांवकार आणि भांडारी राजेश प्रभू हांकां सगळ्यांक मी ह्या भाशा मंडळा वतीन आनी तुमच्या सगळ्यांच्या बरेपणान हात जोडटोय. कोंकणी भाशा मंडळ फाटल्या 58 वर्सां सावन गोंयांत शिक्षण, समाज, संस्कृती, कला आनी साहित्याच्या वांयगण बरे तरेन पिकयतात. अन्वेषाबाईच्या सांगण्यातल्यान कोंकणी भाशा मंडळाचो वावर तुमच्या मेरेन पावलाच. गोंयांतली एकमेव संस्था एकच घेवन बसांक ना, तर दर वर्सा वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडटात. तितलो बरो वावर केल्ल्याच्या माथ्यांत पुस्तकाच्या रुपान, पुरस्काराच्या रुपान मानांचो तुरोक वयतात. अंदू वर्सा जी प्रपत्र बरोवची आनी भुरग्यांच्या साहित्याचो अणकार करप्यांक पुरस्काराच्या रुपान तुरे दिले, त्यांच्या मनांतला आमी आयकया. सर्गेस्त पद्मजा माणिकराव गावणेकार यादस्तीक प्रपत्र लेखन स्पर्धेक जांकां पुरस्कार मेळ्ळा ते आमचे दीपराज सातर्डेकार. त्याचबरोबर मनोहरराय सरदेसाई यादस्तीक, बेलाबाईच्यो शंकर आनी ह्या काणयांक बालसाहित्याचो पुरस्कार जांकां मेळ्ळा त्यो मानाच्यो लेखिका नयना आडारकर. तसाच दिनेश मणेरकार पुरस्कृत रामनाथ मणेरकार यादस्तीक श्रीकृष्ण रामकृष्ण अमृतवाणी अणकाराचो पुरस्कार मेळ्ळा ते मानाचे श्री माणिकराव रामनायक गावणेकार हांच्या मनांतले उमाळे आमी आयकया आनी फुडें जावया. नमस्कार. सगळ्यात पयलीं हांव कोंकणी भाशा मंडळाचे मनकाळजांतल्यान देव बरी करूं म्हणटा. कारण तांणी सुरू केल्ल्या संशोधनात्मक प्रपत्र लेखन सर्तींतल्यान निश्चितच कोंकणी भाशेक फायदो जातलो हातूंत मात्तूय दुबाव ना. दर एका मनशा भितर कांय गुण असतात, कला असतात, पूण ताचो विकास जातलो जाल्यार ताका शास्त्रोक्त शिक्षणाची गरज आसता. हांव एक नाट्य लेखक. म्हाका संशोधनाची आवड आशिल्ली, पूण म्हाजे भितरल्या आवडीचो विकास जावपा खातीर म्हाका डॉ. राजय पवार सर आनी प्राध्यापक सुशांत नायक सर हांचें भोव मोलादीक योगदान लाभलें. ह्या वर्साचें हें इनाम म्हाका फावो जालां आनी ह्या इनामा वरवीं म्हजे फुडले वाटचालीक म्हाका निश्चितच उर्बा मेळटली हातूंत मात्तूय दुबाव ना. परत एकदा हांव सगळ्या कोंकणी भाशा मंडळाच्या वांगड्यांक तशेंच हेर वावुरप्यांक मन काळजांतल्यान देव बरी करूं म्हणटा. मोग आसूं. म्हजी आजी म्हणटाली की कसलीच अपेक्षा जेन्ना धरनात तेन्ना मनशाक जे फळ मेळटा ते खूप गोड आसता. हांवें ह्या पुरस्काराची केन्ना अपेक्षा धरूं ना आनी म्हाका अकस्मात जेन्ना कळ्ळें की म्हाका ह्या म्हज्या बाल साहित्याक हो पुरस्कार फावो जाला कोंकणी भाशा मंडळाचो, तेन्ना म्हाका खूप आनंद जालो, खूप खोस जाली. हे बाल साहित्याचे जे मळ आसा ते खूप व्हडलें आनी ह्या मळार एक खार कशी जावन, एक चानी कशी जावन हांव वावरतां आनी ह्या वावराची दखल कोंकणी भाशा मंडळान घेतली अशें म्हाका दिसता आनी हांव त्या खातीर उपकारी तांचे. तशेंच हांव जे बाल साहित्य बरयतां ते वाचपी वाचक म्हणजे ल्हान भुरगीं आनी तांचे पालक तांचे हांव खूप उपकारी, कारण तांच्या खातीरूच तांच्या प्रोत्साहनानूच हांव फुडें बरोवंक पावलां आनी हाजे मुखारूय बरयतलें आनी अशें तुमकां आश्वासन दितां. देव बरें करूं भाशा मंडळाचें आनी सगळ्यांचें.
भगवान रामकृष्णाचें गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण हें पुस्तक हांवें इंग्लिशीन वाचलें आनी हांव सामको भारावन गेलो. म्हाका दिसलें तें कोंकणीन हाडचें म्हणून. ते खातीर हांवें तें कोंकणीन केलें. तें पुस्तक लागीं 1600 पानांचें आसा. तें कोंकणीन हाडले खातीर म्हाका खूब खोस जाली आनी आज त्या पुस्तकाक कोंकणी भाशा मंडळान पुरस्कार दिल्ले खातीर हांव तांचो खूब उपकारी आहा आनी म्हाका खोसूय भोगता की आमच्या कोंकणी भाशा मंडळान म्हाका पुरस्कार दिलो म्हणून. देव बरें करूं. हे उमाळे असले मानाचे तुरे मेळाल्यांचे. भयणीनो आणि भावानो, ह्या कोविडाचा वादळ जर हांगा येवंक नासला जाल्यार खरांच तुमकां सांगतोय, आयज आमच्या रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिराच्या भुरग्यांच्या फुड्यांतल्या फुड्यांत नाचाच्यो आनी ह्या कार्यावळी बघतले असले काय सामके दोळे दिपकावतले असले. काय नजो तरी आमी आमच्या रवींद्र केळेकार माध्यमिक विद्यालयाच्या भुरग्यांचो आणि श्री कटमगा दादा पंगडाचो ट्रिओ बघूया आणि मना काळजासून खूप दिसांनी परत एकदा हलके हलके जाऊया. नमन तुका भुये माझे नमन तुका माये नमन तुका भुये माझे नमन तुका आम्ही सैमाचीच बाळका आम्ही सैमाचीच बाळका खळखळ पाण्या निळनिळ्या तळ्या दरवी फुला मिसळका खळखळ पाण्या निळनिळ्या तळ्या दवी फुल साळका सैमपिशी आम्ही सैमा खुशीत आम्ही कोगळी आम्ही कोगळी आम्ही कोगळी आम्ही पानावेली धवी बगळी आम्ही बगळी आम्ही पूर्वा गळ्या तुली कोगळी आम्ही पानावेली धवी बगळी आम्ही सैपिशी अशी खळखळ पाण्या निळनिळ्या तळ्या दवी फुला मिसळका खळखळ पाण्या निळनिळ्या तळ्या दवी फुला मिसळका सैमपिशी आम्ही सैमा खुशीत आम्ही सुकणी जाऊन कुपासरी खेळ्या पाऊस जाऊन बसऱ्या तुल्यान खाऊया सुकणी 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 जाऊन कुपासरी खेळ्या पाऊस 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 जाऊन बसऱ्या तुल्यान खाऊया नुसते जाऊन दर्या तुल्यान ठेवया सैम राख्या सैमा माईक नमन करूया नमन नमन करूया उदक पिऊ उदक पिऊ पिऊ उदक राख्या सैमा माई नमन करूया नमन करूया नमन नमन करूया नमन करूया नमन नमन करूया खळखळ पाण्या निळनिळ्या तळ्या धवी फुला मिसळका खळखळ पाण्या निळनिळ्या तळ्या धवी फुला मिसळका सैपिशी आम्ही सैमा खुशीत आम्ही
कशी आम्ही आपण बरे दिसोंक जाय म्हूण चेडवां जायत्यो तयारी कोत्तात साबार तोरीचो मेकअप तोंड सोबीत दवरून फुडें सरतात ती बरी दिसतात म्हणून बरे गुणांत काय न बोतात चेडवां आपल्या लागीं घेना म्हूण तांच्या तोंडार एसीड मारतात कितें केलें चेड्याक तुवें तिच्या तोंडार एसीड मारून ते बाबडे सोसूंक जायना म्हूण रडले दोळ्यांनी तुका धरून सोबीत चेडवाचो फुडार तुवें कित्याक वेलो चोरून आमचे कायदे पाड म्हूण पुलिशेक तुका बरो ना धरून बेजार बाती आनी केपें रेप जाल्यात चेडवां रोडटात काणकोण जाणट्या ट्युरिस्टाचे रेप जाल्ली हे मनान हाडटात असले रेप कोरप्यांक पुलीस गुरमेटोच रोकडे सोडटात ते कोण रेपिस्टांक भिरांत ना रेप करून ते कुशीन उडटात ते असले रेप गोंयान घडटात सांगात कोणाची जायत चूक चेडवाची माय बाय नीत मेवना म्हूण जिवीत बोर काडटा दूख गोंयांत रेप कोरप्यांक सुटका मेळटा मोडला नितीचो रूख आजोगा सुईज बोरता बोलतो जिवीत बोर मोडटा चूक सावथी अरेबियांत रेपिस्टांक जिवेची मारतात उगडास कोरात हैदराबादांच्या रेपिस्टांक फारान मारलो नियाळ कोरात असले कडक कायदे इंडियेन हाडूंक फुडें तुमी सोरात रेपिस्टांक बोगसूं फावना तांकां फारान जिवेची मारात रेपिस्टांक शिक्षा दितेले पोरसां आशेन रावतेली मंत्र्याच्या चेडवाचे रेप जातो चुकून तांकां कोतेली मंत्री PMCM तांची मिटींग जावं जस्टीस जावं पावतेली तेन्नाच कायदे कडक जावं चेडवांक निचेरून मेळटली तेन्नाच कायदे कडक जावं चेडवांक निचेरून मेळटली तेन्नाच कायदे कडक जावं चेडवांक निचेरून मेळटली हे सगळं करतानाच कोकणी भाषा मंडळ कोकणी साहित्य सेवेच्या फुलांचे मळे ज्यांनी ज्यांनी आपल्या साहित्याच्या पोरसांत फुलयले परमळायले बऱ्यो सोबीत सुंदर तेज्यो फातयो घातल्यो कोणी हार गुंतले वळेसार घातले माळा केल्यो तोरण बांदले आणि लोकांची मनां जिखली तांकां सेवा पुरस्कार मेळ्ळे त्यांच्या मनांतलं आम्ही आयकाया कोकणी भाषा मंडळ साहित्य पुरस्कार शिरलो ह्या तियात्राक जो मेळ्ळा ते आमचे मारियो मेनेजिस त्याचबरोबर रॉक बारेटो यादस्तीक साहित्य पुरस्कार सिसिफस तेंगशेर ह्या पुस्तकाक जांकां मेळ्ळा ते आमचे शैलेंद्र मेहता आणि सर्गेस्त नरसिंह दामोदर नायक यादस्तीक मासा ह्या कथा संग्रहा खातीर साहित्य पुरस्कार जो फावो जाला ते एंटनी बारकूर हेंच्या मनांतलं आमी आतां आयकाया.
मारियो ग्रेझस कोंकणी भाशा मंडळाचे ह्या वर्साचे साहित्य पुरस्कार हो जें पुस्तक शिल्लो हाका फावो जालें हाच्या खातीर हांव खूब खुशाल. गोवा कोंकणी अकादमी, कला अकादमी, दर्गा कोंकणी अकादमी, तियात्र अकादमी ऑफ गोवा, गुलाब, डॉक्टर जास्ती केला अशे जायते पुरस्कार म्हाका ह्या आदी फावो जाल्यात. गोंयांतूच न्हय, मुंबय, गुजरात, विशाखापट्टणम, ते भायर दुबय, अबुधाबी, कतार, कुवेत, लंडन हांगासरूय म्हाका पुरस्कार फावो जाल्ले आसा. पूण हे सगळे पुरस्कार म्हज्या सांस्कृतीक वावरा खातीर. साहित्य मळार हे म्हजें पयलेंच पुरस्कार आनी तेवूय जाल्यार कोंकणी भाशा मंडळाचे पुरस्कार म्हाका फावो जाले म्हणून हांव खूब खुशाल. हांव म्हज्या क्षेत्राचे जे पळय जजीस आसले, वसंत, प्रकाश आनी बाय गौंडलीप दायस हांकां कालदंतान देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या पुस्तकाक तांणी पुरस्कार फावो केला म्हणून न्हय, पूण रोमी लिपींतल्या पुस्तकाक तांणी हो पुरस्कार फावो करून कोंकणी भाशा मंडळ लिपीवाद करिना हातूंत सिद्ध केलें. कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष बाय अन्विशा आनी ताच्या वांगड्यान हांव कालदंतान देव बरें करूं म्हणटा. अशींच तुमी लिपीवाड करिनासतना कोंकणीची सेवा करीत रावची आनी तेन्नाच आमची कोंकणी भास वाडटली, फुलतली. देव बरें करूं. कथा या काणी जिणयेच्या भोगणांची खोंकली येद्या व्हडल्या जिणये कानवासा वयलो एक ल्हान कुडको. हांवें काणयो विणिल्ल्यो कर्नाटक करावळीच्या एका ल्हान जविया ह्या द्विपा वयल्यो. ह्या हांवें काम केल्ल्या शहरांतल्यो. हांगाची भास, लोक, जिणी इल्ली वेगळी, पूण तांची भोगणां, सूख, संतोष, संभ्रम सर्वांची ते गोंयकारांची होय. देखून दिसता म्हज्या ह्या काणयांक पुरस्कार फावो जाला. हें सीमोल्लंघन करूंक 15 वर्सांतून म्हाका वाट दाखयल्ल्या गुरू किशू वारकूर आनी मेलिन रॉड्रिगस तशेंच प्रकाशक वितोरी कारकूळ हांकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचो देश आनी संवसार एका म्हत्वाच्या गुंडेर आसा. ह्या वेळार भाशा मंडळाच्या ह्या साहित्य वावरा वरवीं साहित्य बळ जावं, सर्वांचें बरें जावं. पुरस्कारा खातीर वरेणार तशेंच भाशा मंडळीक देव बरें करूं. जय हिंद. नमस्कार. सर्गेस्त रॉक बार्रेटो पुरस्कारा खातीर म्हजो कविता संग्रह सिसिफस तेंगशेर हाची निवड जाली हाची म्हाका खूब खोस जाता. कोंकणी भाशा मंडळ आनी परीक्षकांचो हांव खूब उपकारी. हातूंतल्यान कोंकणी भाशेची सेवा करच्या खातीर म्हाका चड आनी चड उर्बा मेळटली हातूंत मात्तूय दुबाव ना. कोंकणी साहित्य आनी कोंकणी कविता हांचो पावंडो चडांत चड उंच कसो आसचो हाचेर आमचो चड विचार जावंक जाय. कोंकणी साहित्य संवसारीक मळार कशें परजळटलें हाचेरूय आमचो विचार जावंक जाय. आनी हो विचार जाता अशें म्हाका दिसता. कोंकणीन नवे नवे बरोवपी तयार जातात आनी ते कोंकणीची घुडी संवसारीक साहित्य मळार नेटान उबयतले हातूंत म्हाका मात्तूय दुबाव ना. परत एकदां सगळ्यांक दिनवासता. नमस्कार. आमचं कोकणी भाषा मंडळ आमच्या भाषेक मोठी करताच, पण त्याचबरोबर गावागावांतल्या आप आवडपी संस्थांनी कलाकारांचं आव्हान रुजवून काडचे खातीर वर्सान वर्स कितकीशींच बियां पेरता. तितूनसून सावयवेरेंचो सख्याहरी, सरकारी महाविद्यालय खांडोळे, सरकारी महाविद्यालय केपेचे विद्यार्थी भूम भूम करीत कसे गरगरान पोसतात ते बघूया आणि आम्ही त्यांच्या बरोबर पोसवाया.
कोंकणी भाशा मंडळ फक्त भाशेचा वांयगण पिकयना तर कोंकणी भाशेचे शेतवडीत सरदाय पिकोवन काडटा, नाशण्याचा शेत कुमारी काडटा, पुरण शेतय करता. जो जो कोंकणी भाशेच्या ह्या शेतवडीत बऱ्या गोठ्याचा खाणयांनी पीक काडटा त्यांच्या कश्टाक कोंकणी भाशा मंडळ मानाचो सेवा भोवमानय दिता. कोंकणी भाशेचे सेवेचा जेणी जेणी पीक काडून जांकां जांकां हे पुरस्कार मेळ्ळेत ते कशे मनांतल्यान उमाळटात ते बघूया आणि तेंकाय आमी आयकया. कोंकणी भाशा मंडळाचो सेवा पुरस्कार मेळ्ळा तो मानाचे हरिश्चंद्र नागवेकरांक, तसाच सेराफीन कोस्ता पुरस्कृत फेलिसू कार्दोजाच्या यादीन दिल्लो शिक्षक पुरस्कार मानाचे डॉ. प्रकाश वज्रीकारांक मेळ्ळा. तसाच लिगोरियो फुर्ता ट्रस्ट पत्रकारिता पुरस्कार मेळाले मानाचे जुजे साल्वादोर फर्नांडीस आणि चंद्रकांत केणी यादस्तीक स्तंभलेखन पुरस्कार उल्हास नायक हेंकां मेळ्ळा. त्यांचाय मान उक्तां करूया. हांव हरिश्चंद्र नागवेकर कोंकणी भाशेचो एक सेवक बाबाजावने भरलेलो. कोंकणी भास आनी कोंकणी संस्कृती वाडोवपाच्या नजरेन जो वावर हांगा गोंयांत जाता आनी कोंकणी भाशा मंडळ ज्या तरेन हो वावर करता तो खूब तोखणायेचो जावन आसा. गोंयकार हो कोंकणी भाशेक आमच्या कोंकणीपण जर तिगून उरलें तरूच आमच्या भारतीयत्व तिगून उरतलें हे विशीं म्हाका मात्तूय दुबाव दिसना. ह्या दृश्टीन आमी आमचें कोंकणीपण तिगून दवरपा खातीर कोंकणी भास आनी कोंकणी संस्कृती ही वयर काडपाचो प्रयत्न करपाक जाय. हांव कोंकणी भाशा मंडळान दिल्लो सेवा पुरस्कार आनंदान स्विकारता. कोंकणी भास, साहित्य, समाज आणि चळवळ हांकां मार्गदर्शक ठरपी अशी वडील आणि वरिश्ठ संस्था कोंकणी भाशा मंडळ हांचो शिक्षक पुरस्कार म्हाका फावो जालो. हांव कोंकणी भाशा मंडळाक सुरवेकूच दिनवासतां आनी हो पुरस्कार स्विकारतना हो पुरस्कार हांव कोंकणींतले ज्येश्ठ अशे म्हालगडे लेखक आनी व्याकरणकार भौमानिस्त सुरेश बोरकार हांकां हो पुरस्कार ओंपता. आयज कोंकणी KG ते PG आनी संशोधन मळाचेर मोठ्या प्रमाणांत वावुरतात, तिचें काम चल्लां. पूण त्याच बरोबर कोंकणीच्या खुस्तार गोंयांत आनी गोंया भायर ज्यो नोकऱ्यांच्यो संदी आसात त्यो संदी आमकां मेळपाक जाय आनी त्या खातीर एक लोकचळवळ उबारपाची गरज आसा. जागृत अशी लोकचळवळ शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान आनी आमी शिक्षकांनी जर चलयली जाल्यार निश्चितूच ह्या चळवळीचें श्रेय आमच्या कोंकणी समाजाक मेळटलें आनी कोंकणीचें पुराय राज्य स्थापन जाल्ल्याचें चालीक लागल्याचें एक समाधान आमकां मेळटलें. आयच्या समयार कोंकणी भाशा मंडळ जे तरेकवार उपक्रम करतात त्या उपक्रमांची तोखणाय सगळे कडेन जातात. त्याच बरोबर हे असे विविध पुरस्कार भेटयतना आणि ते स्वीकारतना आमच्या सारक्या शिक्षकांक, लेखकांक, संघटकांक, कार्यकर्त्यांक एक उर्बा मेळटा. देखून ह्या पुरस्कारांक एक प्रतिश्ठा आसा अशें हांव म्हणन. नमस्कार. समाजांतली मतां उजवाडप आनी ती लोकां मेरेन पावप हें काम मुखेलपणान पत्रकारितेचें आसता. पूण हो वावर लोकशाये परी जोडलेलो ना. हो वावर सदांचो प्रगतीचो आसता. ह्या वावरा खातीर एक वेगळी तांक जाय आसता, एक वेगळी नदर जाय आसता. अशी ह्या वावराक जाय आसलेली तांक आनी खेरीत नदर सगळ्यां भितर आसताच अशें ना. तेच खातीर घोडी जावं ये
कोंकणी पत्रकारितेत भितर सरून लोक फाटी सरता. तरी आसतना कोंकणी भाशा मंडळान फुडारी साताड्यान हो प्रगतीचो वावर ह्या वावराक जाय आसलेली खेरीत तांक आनी खेरीत नदर पडोवन म्हाका कोंकणी पत्रकारिते खातीर पुरस्कार दिवंक विचून काडला देखून हांव कोंकणी भाशा मंडळाक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें कर. नमस्कार. नामनेचे पत्रकार सर्गेस्त चंद्रकांत बाब केणी हांच्या नांवाचो 9 वर्साचो स्तंभलेखन पुरस्कार म्हाका घोशीत केल्ल्यान म्हाका खूब खूब खोस भोगली. ही खोस हांव म्हज्या उतरांतल्यान उक्तावंक खूब उणो पडटा. लयीत बरप आनी स्तंभलेखन करप हातूंत खूब फरक आसा. पुणून भांगरभूंय दिसाळ्यांतले म्हजे इश्ट प्रदीप बाब पाटील आनी आदले संपादपी दामोदर बाब गाणेकार हांणी म्हज्यात सातत्य हाडून म्हाका स्तंभलेखक घडयलो. हांव सदांच तांचो ऋणकारी आसा. तशेंच वेळांत वेळ काडून म्हजे लेख वाचून म्हाका मुद्रत फोन करून उर्बा दिवपी भांगरभूंय दिसाळ्याचे आदरणीय जाणटे वाचप्यांक ह्या पुरस्काराचें श्रेय वता. पुरस्कारान म्हजी जापसालकी वाडल्या ती निभावंक हांव नेमान यत्न करीन. पुरस्काराचे पुरस्कर्ते दिनेश बाब मणेरकार तशेंच कोंकणी भाशा मंडळाक हांव काळजांत सावन दिनो आसतां. निकट्या मामा, तू सदांच आमच्या सांगातान आसतलो आनी आमकां उर्बा दीत रावतलो. मेवदो म्हटलं तसा कोंकणी भाशा मंडळ कोंकणी शिवेच्या शेतांत एकच पीक काडून वगी रावना, तर दर वर्सा वेगवेगळे प्रयोग करून वेगवेगळ्या संस्थांक घेवन करता नांगरणी, वेगवेगळ्या कलेचा आडा स्तास करता, कलेची गुटावणी दातावणी करून पेरतत संस्था भितून कलेचो पेर आनी रुजान येतत कलाकार. आनी मिगेर मडगांवचो कला एकस्तंभ घडटा. त्यांचो डान्स आनी युवा काणकोणकारांचो ट्रिओ करतना कशे नाचाच्या तालाचेर ते आमकां नाचयतात तें बघुया. She
Miguel poder मुझे नाव कात्रे काकणा उडीन कशे तोर्राद मुझे पाव पूण एक दीस पासून केन्नाच नेकार वचनासलेलो हांव सोय भावा मुझे आतां ते हाल जाला येता एक तोंडोरी कन्नड पोदेर खूंय मोटार येता तेजे भाजोंक नासलेले उणे तूं चोय केसो खाता माझ्या पोटाचेर मात तुम्ही मारलाय रे लाथा चिमटी बोरू दोग असलेल्या कोट्यात बुडयलो एक देपाचो राजा जसो भिकेक रे लागलो सगळे गोंयकार जावले म्हाका तुमचे साणयलो बावा नाव मुझे तुझे उदकांत लोटाले वोडे मुझे मोडशे तारशे कुल्ल्यो सुंगटां पडटाले अडे थोडेर मुजी वाट पळयत तुमी रावताले उबे आतां मात्रे पयलीं सारकें नुस्तें गावना प्लास्टीक पडटा जाळात नुस्तें केशेंच पडना आख्या दोर्याचा तेंचे ते फोकोस बोट जायना मुझ्या काटार ये बेशे खातूक पोसोना पालकार उबे रावन आमी दुखणे हे गायता कायजाक उजो लावन तुमी हेरां कित्याक देंवता गोंयकार मुझ्या भावानो या गोंयांत सांबाळा तेन्नाच गोंय गोंयकार गोंयकार पण तुमी नेता रोया आयचो गोंयकार आदले ओरी खूंय उरला भावा चेडवाची आशेक उलोवन सामको बरको जाला आपल्या पुर्वजान आपल्या गांव भावाक विसरला तोरात कोण कोणून गोंयकार पडताले त्या गाला माडाक म्हणटा माडणूय रे ते कोण मुले बोयला कोंकणी कित्याक जाय इंग्लिशेचे रूप रोयला तीग जाण गेले तुरी म्हणटा ड्रॉप्स कोणे हाडला म्हाजो एक पावणेर काडून चोय तोळ्याक मोळ्यात खेळटा भावानो या गोंयांत सांबाळा तेन्नाच गोंय गोंयकार गोंयकार पण तुमी नेटान मिरोया तेन्नाच गोंय गोंयकार गोंयकार पण तुमी नेटान मिरोया तेन्नाच गोंय गोंयकार गोंयकार पण तुमी नेटान मिरोया हें सगळं भाशा मंडळ घडयता घडोवन हाडटा तर सगळं एके पिळगे कडल्यान दुसरे पिळगे कडेन जावचा म्हणून भाशा मंडळान यादीच्या गाठीक सगळ्या शब्दांच्या रुपान बांदून दवरलेलो आसा हे यादीस्तिकेचा पान उगडपा खातीर आमची सोयरी आसा डॉक्टर जयंती नायक कथा नाटक भुरग्यांचा साहित्य लोकवेद लोककला लोकभेस आणि लोकदायज हे त्यांचा कुळागार आणि ह्याच त्यांचा जीवनाचा खरा शेत लोकसाहित्याची 16 पुस्तकां त्यांच्या नावार असत गोंय महाराष्ट्र आणि कर्नाटक धरून लोकसाहित्याची पाळामुळां
खंय खंय पावली त्यांचो तेंच्यांनी अभ्यास केला. साहित्य अकादमीचो मानाचो असो भोवमानाचो तुरो तांकां लाभला. आमचा लोकदायज म्हणजेच डॉक्टर जयंती नायक आणि जयंती नायक म्हणजेच आमचा लोकदायज असं हें रसायन. आमची आयची मानाची आणि सन्मानाची सोयरी बा डॉक्टर जयंती नायक ह्या यादस्तिकेचा पान उगडून आपल्या मनाचं पान अचळ उगडटली तर बघूया आणि ऐकाया. कोंकणी भाशा मंडळाच्या 58व्या वर्धापन दिसाचे स्मरणिकेचे लोकार्पण जाले अशें हांव जाहीर करतां. नमस्कार. कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्ष बाय अन्वेषा सिंगबाळ, उपाध्यक्ष बाब पॉब्र फेर्नांडीस, सचिव बाब उल्हास गांवकार आणि भांडारी बाब राजेश प्रभू, सूत्रसंचालन करपी आमचे गोपीनाथ गांवस, चेतन बाब आचार्य आदले अध्यक्ष आणि हांगा जमिल्ले बाकीचे समेस्त सगळे मानेस्त, ही कार्यावळ पळोवपी सगळे कोंकणी लोक, भावानो आणि भयणीनो, आज सगळे कोंकणी मनशा खातीर एक खूब खोशयेची अशी गजाल आसा. कोंकणी भाशा मंडळ जी कोंकणी चळवळीची एक आद्य संस्था, ज्या चळवळीन ज्या संस्थेन कोंकणी मनशाच्या मनात कोंकणीची जोत जागयली. कोंकणी उलय, कोंकणी बरे, कोंकणींतल्यान सरकार चलय हो मंत्र तेणे मोठ्याने आख्या कोंकणी समाजा मेरेन पावयलो. त्या संस्थेच्या कार्याची आज 58वी वर्धापन दीस. ही खरे कोंकणी मनशा खातीर खूब खोशयेची गजाल आसा. हे भाशा मंडळ, त्याची स्थापना करपी सगळे संस्थापक, सगळे वांगडी, सद्याची समिती, आदली समिती आणि परत एकदां सगळे कोंकणी जन हांकां हांव आयच्या दिसाची ही 58व्या वर्धापन दिसाची मना काळजा सावन परबी भेटयतां. एक वेळ कार्यावळ पळयतना आमी पळयलें एक भरगच्च अशी कार्यावळ कोंकणी भाशा मंडळान ही ऑनलायन डिजिटल पद्दतीन ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली आसा. अतिशय सुंदर सूत्रबद्ध रितीन आणि कलात्मक रितीन आखिल्ली ही कार्यावळ. ह्या कार्यावळीचो मुखेल भाग म्हणल्यार भाशा मंडळान दिल्ले वेगवेगळ्या जे पुरस्कार आसात त्या पुरस्काराचे खरे लोक म्हणजे तांचे पुरस्कार प्रदान करपाची खरी ही कार्यावळ. पूण तुमी जाणात कोविडाच्या संसर्गाक लागून जे कितें हावळ जो कितें अवर्षण ह्या जगाचेर आयिल्लें आसा ताका लागून ही डिजिटल पद्दतीन ही कार्यावळी चलता. हे हांवें वेगळें सांगपाची गरज ना. तुम्ही जे आमचे मानेस्त आसात, जे पुरस्कार विजेते पुरस्काराचे जे मानेस्त आसात तांचे सगळ्यांची उलोवपां मनोगत तुमी आयकल्लेच आसा. तरी आसतना म्हाका दिसता तांचे सगळ्यांची नांवां घेवप हे म्हजी लागणूक. ज्या मनशांनी आपली जीण ओंपली ती मागीर साहित्यीक क्षेत्रांत जावं, सेवे संस्थान जावं, पत्रकारिता जावं हेर क्षेत्रांत जावं, आपल्याच्यान जे जाता ते मना काळजा सावन व्हॉलंटरी पद्दतीन कोंकणी खातीर जाणी कार्य केलें आणि त्या कार्याची दखल आज भाशा मंडळ घेता. तांची नांवां घेवप हांव म्हजी पयली लागणूक समजतां. पुरस्काराची डिटेल्स वचना तरी पूण हांव पयलें नांव घेतां. भोमानीस हरचंदबाब नागवेकार, डॉक्टर प्रकाश वजरीकार, सर्गेस नित्यानंद नाईक जे आमचे मदीं नात, भोमानीस जुजे साल्वादोर फेर्नांडीस, भोमानीस उल्हास नायक, भोमानीस माणिकराव प्रभू गावणेकार, भोमानीस एंटनी बारकूर, भोमानीस शैलेंद्र मेहता, भोमानीस मारियो मिनेजीस, भोमानीस नयना आडारकार, बाप दिबराज सातोडेकार. ह्या सगळ्यांक हे सगळे आमच्या ह्या पुरस्काराचे मानेस्त आसात आनी सगळ्यांनी निस्वार्थी बुद्धी, निस्वार्थी मनान कोंकणीची आजवेर आपल्याच्यान जी जाता वेगवेगळ्या क्षेत्रांत ती तांणी सेवा केल्ली आसा. भाशा मंडळान तांकां पुरस्कार दिवन हांव म्हणटा भाशा मंडळान तांकां व्हड करुनात, भाशा मंडळ जो कोंकणी समाजान स्वताक व्हड केल्ली आसा तांच्या कार्याची ही दखल खरें म्हळ्यार घेवप ही ह्या संस्थेची आनी दर एका कोंकणी मनशाची लागणूक आसा. तांची उर्बा घेवन हेरूय लोक ह्या क्षेत्रांत काम करतले जावं करत आयल्यार तांकां आनीक उर्बा मेळटली, हांकांय आनीक उर्बा मेळटली आनी आपणी जे आजवेर कार्य केलें ताजें थोडें तरी समाधान तांकां लाभतलें अशें हांव समजतां. भाशा मंडळ जशें वदळ हांवें रिपोर्ट आयकतालें खूब मोठें कार्य भाशा मंडळ करीत आसा
आणि ही परंपरा फक्त आतांचीच न्ही, ही फाटल्या 58 वर्सांची. काळाप्रमाण कार्यां बदलतात. कार्याप्रमाण जावं काळाप्रमाण वांगडी येतात आणि वांगड्या प्रमाण कार्य वाडटा. सद्याक जे युग आसा ते नवे टॅक्नॉलॉजीचे युग आणि नवी भाशा मंडळा खातीर हांव जाणट्या भशेन सदांच युवा पिळगीच भाशा मंडळाचे कार्य करीत आयिल्ली आसा. ती पिळगी जेन्ना जाणटी जाल्या तेन्ना आमच्यान भायर सरल्या. पूण आडवाच सोडलेल्या तरणाट्या पिळगेनूच हो भार आपल्या खांदार घेतिल्लो आसा. नवे विचार, नवी दिशा ह्या वांगड्यांनी सदांच भाशा मंडळाक दिल्या आनी भाशा मंडळ एका तेंगशेर व्हरून पावयिल्लें आसा. ह्या मंडळाची खाशेली तोखणाय करपा सारकी गजाल म्हणल्यार नव्या युगा कडेन, नव्या टॅक्नॉलॉजीच्या युगा कडेन ह्या मंडळाच्या तरणाट्यान आपल्याक जमून घेतलां आनी ही नव्या पद्दतीन, व्हर्च्युअल पद्दतीन हांव जाणा त्या भशेन हांव जें नियाळटा त्या भशेन फाटले कितलीशे दिसा साकून भाशा मंडळ ही व्हर्च्युअल पद्दतीन वेगवेगळी कार्यावळ करत आसा. ही खूब तोखणायेची गजाल. कित्याक बाकीच्यो ज्यो संस्था आसात तांणी चडश्यो म्हणजे कोंकणीच्यो संस्था ज्यो आसात, कोंकणी खातीर कार्य करपी संस्था आसा, तांणी इतलें आपल्याक हाजे कडेन जमून घेतिल्लें ना जे भाशा मंडळान घेतिल्लें आसा. आनी ही खूब तांकां अभिनंदनाची गजाल आसा. म्हजे वतीन तांकां परबी आनी तांचे कडल्यान कार्य अशेंच जावचें अशें हांव अपेक्षा करतां आनी तांकां आशिर्वादय दितां म्हजे परीन. भाशा मंडळाची जी फाटल्या वर्साचे जो हांवें रिपोर्ट आयकलो आनी आतां मेरेनची जी सगळी कार्यावळी खूब मोठें कार्य भाशा मंडळान केलां आनी एक नवो एक वाट कशी तांणी नदर दिपकावणेरी कार्य करून ताणें मुखार घालून दिल्ली आसा. आनी भाशा मंडळ ह्याही फुडें एक कोंकणीची जी आद्य संस्था म्हणून जिका आमी मानतात, जे कोंकणी मनशाच्या काळजांत तिचें एक स्थान आसा, जो खरो नीज कोंकणी मनीस आसा तो भाशा मंडळा कडेन केन्नाच फाट करचो ना. तो मागीर येवपाक पावनाका. भाशा मंडळ हें ताका आपलें सदांच मूळ पीठ अशें दिसतलें. त्या भाशा मंडळा कडेन ताची एक लागणूक आसा. ह्या भाशा मंडळान ज्यो कार्यावळी केल्यात त्यो कार्यावळी जर पळयत जाल्यार हेरां कडेन तांणी खूब म्हणजे हेरांक तांणी खूब फाटीं दवरिल्लें आसा अशें म्हणल्यार हांव चूक जावचें ना. बाय अन्वेशान वदें उलयतना सांगलें की 35 ह्या पिराये मदीं हे आमचे वांगडी आसात. खरेंच ह्या आपले 35 ही जी म्हणजे युवा हातूनच धरता आमी तांकां. युवा मेरेनची पिळगी आपलो खरें म्हळ्यार वेगळे तरेन फुडार घडोवपाचो हो काळ तरी आसतना तो आपले मोलादीक वेळ, म्हत्वाचो वेळ भाशा मंडळाक दितात. ह्या खातीर हांव तांचें मना काळजासावन अभिनंदन करतां. भाशा मंडळा खातीर जावं समेस्त कोंकणी चळवळी खातीर सद्याक तरी एक बरी गजाल घडल्या. भाशा मंडळाची सद्याची जी अध्यक्ष आसा ती एक बायल अध्यक्ष आसा. पयले फावट कोंकणी चळवळीन अशें घडटा. ल्हान आडवाद आसतले खंय तरी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष खंय तरी, पूण एका संस्थेची धुरा आज वेर अशे तरेची एका व्हडल्या संस्थेची, हांव कोंकणी भाशा मंडळ व्हडली संस्था म्हणटा कित्याक कोंकणी भाशा मंडळाचो 58 वर्सांचो जो कार्य आसा आनी हालींचे जे ह्या 10 वर्सांचे जे कार्य पळयत खूब मोठे अफाट कार्य कोंकणी भाशा मंडळान केल्लें आसा. बेजीक वावर शिक्षण क्षेत्रांत भुरगे हो आमचो फुडार. भुरग्यांक जर आमी बरे तरेन घडयली, तांच्या मनान जर कोंकणीचें आमी बीज रोपलें जाल्यार आमचो कोंकणीचो फुडार व्हडलो आसा. हें घडोवपाचें कार्य भाशा मंडळ करता, भाशा मंडळाची शाळा करता. हांव चड डिटेल्स सांगना कित्याक सगळे कोंकणी मनशाक हें खबर आसा. ही धुरा आज एक समर्थपणान एक बायल मनीस सांबाळटा. हांव समर्थ म्हणटा, महत्वाकांक्षी म्हणटा आनी कार्यक्षम अशी एक बायल मनीस ही सांबाळटा. आतां हांव स्वता जर म्हणत एक काळार हांव म्हणजे स्त्रीवादी साहित्य ताचे कडेन वतालें अशें म्हणटात. म्हणजे गर्जनान सगळें तशेंच दिसता म्हणून. काळ वाडटा, वय वाडटा तरी वेगवेगळ्या एंगलांतल्यान आमी जगा कडेन पळयतात. म्हाकाय दिसता दादलो बायल हो फरक करचो न्ही, पूण आजुनी आमच्या समाजान बायल वेगळी दादलो वेगळी म्हणून पळोवप जाता. आजुनी बायलेचे छळ जाता. आजुनी चलयांचेर बलात्कार जाता, सामुहीक बलात्कार जातात. आजुनी आमचे साहित्यीक बायल म्हणजे तांकां कशे तरेन प्रोजेक्शन करपाचें अशे तरेची वृत्ती आमच्या लेखकां मदीं आसा, आमच्या कलाकारां मदीं आसा. घरांनी बायलांचे छळ जातात, सामाजीक मळार बायलांचे छळ जातात आनी बायलेक किकोत करपाची प्रवृत्ती आजून समाजांतल्यान गेली ना. ही प्रवृत्ती जेन्ना 100% वतली तेन्ना म्हज्या तरी उलोवपांतल्यान दादलो बायल हो फरक आसचो ना. त्या नदरेंतल्यान हांव म्हणटा की
अन्वेषाबाई एक समर्थ अध्यक्ष म्हणून, म्हणजे एक बायल, समर्थ बायल या अध्यक्षपदाची दुरासा मेळटा. आणि तिच्या अंडर म्हणजे एक बायल मनशे मदीं खूब सोशिकताय आसा, सगळ्यांक सहन करपाची शक्ती आसा, सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाची एक तांक बायले मदीं आसा, सगळ्यांक समजून घेवपाची. आमी घरांत पळयतात, आवय सगळ्यांक समजून घेतात, त्या भशेन अन्वेषाबाई सगळ्यांक सांबाळून घेवन, सगळ्यांक वांगडा घेवन हे भाशा मंडळ खूब वयर पावयतले आनी कोंकणीची धुरा खूब वयर पावयतले अशी म्हाका खात्री आसा. एक दोनच गजाली हांव आयच्या समयार सांगता. भाशा मंडळान आतां आमी पळयता त्या भशेन परत परत रिपीट करता, खूब कार्य चालू आसा. पूण एक कार्याची अजून म्हाका दिसता भाशा मंडळा कडेन गरज आसा. भाशा मंडळ ते करता, कारण भाशा मंडळ तळागाळांत पयलीं साकून गेल्ले आसा, म्हणून आजूय तळागाळांत कोंकणी पावल्या. पूण सद्याक अशें जालां की कोंकणी समाजात, कोंकणी चळवळीन कांय अंतरां तयार जाल्लीं आसात. भाशेची, लिपीची जाल्ली आसात, बोलयेची जाल्ली आसात, जातीची जाल्ली आसात आनी वेगवेगळे तरेची धर्माची जाल्ली आसात. अशे तरेन एक अंतरां मनशा मदीं, कोंकणी समाजा मदीं. म्हाका याद जाता, हांव 1984 वर्सा कोंकणी चळवळीन आयलें, रोखडेंच राजभाशा आंदोलन सुरू जालें. हांवें पयलें हे सगळे जे संघर्शाची जी जैतां मेळिल्ल्या ती भाशा मंडळाच्या कार्यानूच मेळिल्ली आसा. भाशा मंडळच ताचे सगळे सूत्रधार म्हूण करताले. हे हांवें पळयलां आनी हांवें हेंय पळयलां की कोंकणी मनीस कितको एकामेकाक लागीं आशिल्लो. आपलो सोयरो दायरो पूण फाटीं, पूण कोंकणीचो मनीस, कोंकणीचो आपलो जो वावुरपी सांगाती जो आसा तो म्हजो सोयरो कर. केन्ना कोणागेर कोणें रावले, प्रसंग आयलो, सोयरो लागीं आसुनी आमी आमच्या ह्या कोंकणीच्या मनशांगेर इश्टागेर वतालीं. अशे तरेचे इतले लागेपण, आपलो मनीस म्हणपाची जी भावना कोंकणी मनशां मदीं एकामेका मदीं आशिल्ली ती आज अंतरां पडत गेल्यात. आज हेवे दावे वाडल्यात. दिसता म्हाका, हांव खूबदां अस्वस्थ जाता, अरे खंय आशिल्ली आमी आनी खंय जाली, खंय पावली, हें कितें घडटा कोंकणी समाजान. भुरग्यांक, युवकांक, जाणट्यांची पर्वना, ज्या जाणट्यांनी आपले जिवीत सगळे कोंकणी चळवळीक घातले, तांचे कशे तांचे विशीं उलोवप, तांचे विशीं अपमान करतना आमच्या तरणाट्यांक कांय दिसना. अशेंय आमचे मदीं घडटा. म्हणजे तांचे श्रद्धा बाळगुपी मनीस आसात, आमचे तरणाटे आसात, आमचे लोक आसात, आनी तांचे अपमानय करपी. तांकां अपमान करतना आमी ताजो करनात, आज वेळ तांणी जे कोंकणी खातीर जे कार्य केल्लें आसा त्या कार्याचो करतात. अशे तरेचे आमचे मदीं ही अंतरां जाल्लीं आसात. म्हाका दिसता खंयचीच सरकारी संस्था हे अंतर मिटोवपा खातीर वावर करूंक शकची ना. हे अंतर मिटोवपाचें काम केलें जाल्यार भाशा मंडळानूच. आनी हांवें पळयलां आतां पुरस्कारांचें पळयतना, आनी ही फाटली कांय परंपराच आसा आमची. भाशा मंडळ पुरस्कार दितना हो रोमी लिपीन बरयता, हो देवनागरी लिपीन बरयता, हो हिंदू, हो क्रिश्चन, हो भाशा मंडळ करना. म्हणून भाशा मंडळाचे वांगडी सगळ्या समाजातले आसात, सगळे तरेची आसात. भाशा मंडळान जे लेखन येता ते सगळे पद्दतीचे, सगळे लिपींतले येता. तरी म्हाका दिसता आज एक वेळ आसा, हो कोविडाचो जो काळ गेलो, कित्याक सद्याक काय आमी फिजिकल पद्दतीन कार्यावळी करूंक शकनात. भाशा मंडळान अशे तरेची एक मेळावो, अशे तरेच्या एक कार्यावळ आयोजीत करपाक जाय, ज्या जाग्यार आमचे अशे पयसाविल्ले लोक आसात तांकां सगळ्यांक एकठांय हाडून आमची मनां, काळजां परत एकदां एकामेकांतलें जें कितें मनांतलें आसा ते मनांतले जे किंतू आसात ते कडेन सरून आमची परती काळजां एकामेकाच्या मोगान भरपाचें काम भाशा मंडळान करचें अशें हांव ह्या समयार भाशा मंडळाच्या सगळ्या समिती कडेन मागता. आनीक काम भाशा मंडळान म्हाका करूंक जाय अशें दिसता. आमचो गोपीनाथ बाब उलयतना आतां कंपेरींग करतना आमी सगळ्यांनी पळयलां, तो 70 बोलींत उलयला, तो लोकबोलयेंत बरयला. एका भाशेची जर गिरेस्तकाय, म्हाका घडये आमचे कांय ज्येश्ठ जावं कांय लोक म्हज्या मता कडेन सहमत नासत, पूण हो विचार म्हजो आयचो न्ही. सुमार 10 वर्सां आदीं हांवें एका व्यासपिठाचेर विचार मांडिल्लो. आज परत एकदां मांडटा. आनीकय आमचे कांय लोक मांडपी आसात, संदेशा सारके मांडपी आसात. म्हजो विचार असो आसा की खंयच्या भाशेची जी शक्त आसा ती शक्त म्हळ्यार त्या भाशेची बोली. भाशेक बोलयो समृद्ध करतात. खंयचे भाशशास्त्राक जर विचारत तो भाशेशास्त्री हेच सांगतलो. लोकवेदाच्या कामाक लागून हांव तळागाळांत भोंवतना हांवें जाणवलां आमचे मदीं इतल्यो गिरेस्त बोली आसात, जातून कोंकणीची इतली गिरेस्त उतरावळ आसा. ही उतरावळ आज शेणपाक लागल्या, कारण हांवें लोकगितां, लोककाणयो, गीतकाणयो एकठांय करतना इतली समृद्ध अशी उतरावळ म्हाका तातूंत मेळ्ळ्या. पूण जेन्ना म्हणजे म्हजो काळ ह्या 20-25 वर्सांतलो हांवें पळयलां आपल्या बोली विशीं एक न्यूनगंड ह्या समाजा मदीं तयार जाल्लें आसा. आनी ताची कारणां आमकां खबर आसा. जेन्ना एक वेगळे म्हणजे एक वेगळे तरेची समाजाची भाशा सगळे कडेन वापरप जाता
तेन्ना आपली भाशा आर्थीक नदरेन सामाजीक स्तराच्या नदरेन फाटीं आशिल्ल्या मनशाक आपूण कितें तरी हेंगाडी उलयता अशें दिसता. सो अशे तरेची एक न्यूनगंड तांचे मदीं तयार जाला आनी त्या न्यूनगंडा लागून आमच्यो कितकिश्योच बोलयो आज शेणूंक लागल्यात. आमचे तळागाळांतले आमचे लोक आपली बोलयो सोडूंक लागल्यात. म्हाका दिसता हें जावंक जायना. ह्यो बोलयो आमी राखून दवरपा खातीर कितें तरी करपाची गरज आसा. कसलो तरी म्हणजे हाजेर एक आमी विचार करून भाशशास्त्री आमचे जाणकार हांणी सगळ्यांनी बसून एक विचार करपाक जाय. ह्यो बोलयो आमी कशे तरेन सांबाळून दवरतले. कित्याक बोली गेली आमची भाशा सरळ सोपट जातली. एक जर आमी देख घेवपाची जाल्यार आमी भांगर करपाक एक कांकण करपाक गेले आनी कांकण जर कर म्हणलें आनी कांकणाक जर कसली करवणां घातली ना तर ती एक भांगराची सरी जातली. तिका चकाकी येवची ना, सोबीतकाय येवची ना, ती एक सरी जातली. पूण तिका जर वेगळे वेगळे तरेची करवणां घातली जाल्यार तें कांकण धावदार दिसतलें, सुंदर दिसतलें. आमच्यो बोलयो म्हळ्यारच आमची ही करवणां. ही करवणां आमी राखून दवरपाक जाय. भाशा मंडळ जशें सांगलां शिक्षण क्षेत्रांत, सांस्कृतीक क्षेत्रांत, साहित्याच्या क्षेत्रांत भाशा मंडळ खूब वावर करता आनी ह्या वावराक तोड ना. कारण ही एक स्वयंसेवी संस्था आपले परीन ही कार्य करीत आयल्या. कोणाच्याच आधार मेळटलो ह्या अपेक्षेन भाशा मंडळान केन्नाच कार्य केलें ना. भाशा मंडळाच्या वांगड्यांनी स्वताचे तन मन धन ओपून कार्य केलां हें हांव गवाय आसा. कारण हांव 8 वर्सां भाशा मंडळाचे वावुरपी मंडळाचे वांगडी आशिल्लें. सो म्हाका सगळी गजाली खबर आसा आनी हांव जागृत आसा भाशा मंडळाच्या संबंदान, भाशा मंडळाच्या कार्या संबंदान. सो अशे तरेचे जे हें आसा तें आमी करपाची गरज आसा. ही बोलयो वावर आमी म्हणजे भाशा मंडळाचो वावर अखंडपणान चलपाक जाय. भाशा मंडळाच्या साहित्यीक क्षेत्रांत काम चलता, संशोधनाच्या क्षेत्रांत भाशा मंडळ काम करपाक भाशा मंडळान पावल घातलां आनी भाशा मंडळाचो एक उद्दिश्टूय आसा हें हांव जाणा. हो एक वावर भाशा मंडळान आपल्या त्या संशोधनाच्या वावरांत इन्क्लूड करून घेवचो अशें हांव मागतां. आनी म्हाका ही संद दिल्ले खातीर भाशा मंडळान हांव तशें व्हडणी हांव एक कोंकणी मनीस, सादें मनीस. म्हज्या परीन हांवें कोंकणी खातीर जितलें कंट्रिब्युशन हांव दिवंक जाता, म्हज्या आयुश्यांतली पयली प्रायोरिटी कोंकणी, त्या प्रमाणे हांवें कार्य केल्लें आसा. म्हाका ल्हान मनशाक भाशा मंडळान एक मानेस्त म्हणून हांगा पयलें, मुखेल सोयरे म्हणून पयलें. हांव सगळ्या समितीचे उपकारी आसा, सगळे कोंकणी मनशाचे उपकारी आसा. जय कोंकणी, जय गोंय. देव बरा करूं तुमकां. तुमच्या विचारांचे रुमडेक धरून आमी असोच फुडें जातलीं असो तुमकां उतार दितोय. ह्या यादस्तीक आमच्या कोंकणी भाशा मंडळाच्या वेबसायटीचेर तुमकां बघूंक मेळटलां आनी वाचूंक मेळटलां. तुम्ही सगळ्यांनी आमकां खूब बरो साथ दिलो, प्रतिसाद दिलो. तेन्ना मी आमच्या सचिवान उल्हास गांवकारा कडेन मागतोय तेंच्यांनी ही कार्यावळ फुडें व्हरपाक आमकां हात दिवचो. तुमकां देव बरें करूं. कोंकणी भाशा मंडळाच्या 58व्या वर्धापन दिसाच्या निमणे पावण्यार आमी आयिल्ले आसात. आयच्या कार्यावळीच्यो मुखेल सोयऱ्यो डॉक्टर जयंती नायक. तुम्ही जो आमचेर विस्वास दाखयलो तो आमच्या सारक्या तरणाट्याक उर्बा दिवपा सारकी गजाल आसा. तुमकां आमी मंडळाच्या वतीन दिनवास. आमचे पुरस्कार जैतिवंत भोमानेस हरिचंद नागवेकर, भोमानेस प्रकाश वज्रीकर, सर्गेस नित्यानंद नायक हांची घरची, भोमानेस जुजे साल्वादर फेर्नांडीस, भोमानेस उल्हास नायक, भोमानेस मणिकराव राम नायक कावणेकर, भोमानेस एंटनी बारकूर, भोमानेस शैलेन मेहता, भोमानेस मारियो मिनेझीस, भोमानेस नयना आराडकर और भोमानेस दीपराज सातोर्डेकर. तसेच शैक्षणिक पुरस्कार 10वी 12वी BA MA तसेच सर्गेस पद्मजा गावणेकर शिश्यवृत्ती हांचे पुरस्कार आमी आयज हांगा जाहीर करूं ना, पूण खास कार्यावळी करून आमी जाहीर करतले. जे भुरग्यांक फावो जाला तांकांय आमी दिनवास. पुरस्कारांचे परीक्षण केल्ले आमचे परीक्षक डॉक्टर प्रकाश वज्रीकर, भोमानेस वसंत भगवंत सावंत, भोमानेस ग्वादलूप डायस, भोमानेस प्रशांती तळपणकर, भोमानेस रामनाथ गावडे, भोमानेस रत्नमाला दिवकर, भोमानेस फावोस्ते दिगोस्टा, भोमानेस संदेश प्रभुदेसाई, भोमानेस जिलू गावकर, डॉक्टर प्रकाश पर्येकर, भोमानेस सेराफिन कौर, भोमानेस प्रशांत नायक, भोमानेस अनंत अग्नी, भोमानेस मार्कुस गोन्साल्वीस, भोमानेस तुकाराम शेट, भोमानेस अनिल पै, डॉक्टर किरण गुडकेले, डॉक्टर नारायण देसाई, डॉक्टर भूषण भावे ह्या सगळ्या परीक्षकांनी ह्या पेंडमिकच्या वेळार आपलो वेळ काढून आमचे जैतिवंत निवडपा खातीर आमकां दिल्लो तेंचो साथ ह्या खातीर सगळ्या परीक्षकांक हांव दिनवास
तशेंच ह्या सगळ्यांक मेळोवपा खातीर खास करून त्यांची उलोवणी करून तांकां एकट्यान करपा खातीर काम केल्ले आमच्या मंडळाचे मंगलदास भट हांकांय आमी दिनवास. वर्सुकी नियाळ निवेदन केल्ले यतीन नायक हांकांय दिनवास. वर्सुकी नियाळ संकलन केल्ले स्नेहा सबनीस हांकांय आमी दिनवास. स्मरणीचे मुखचित्र बाय आदी वेर्णेकार, रवींद्र केळेकार, ज्ञान मंदिर मडगांव हांच्या ह्या भुरग्याकय आमी दिनवास. स्मरणीचे डिझायनींग केल्ले विजय मोडेकार तशेंच आपोवणे डिझायन केल्ले अमोल कामत हांकांय आमी दिनवास. तांत्रीक संयोजन पलास अग्नी आनी वल्लभ भरये हांकांय आमी दिनवास. आमचे सगळे पुरस्कर्ते आनी बरे मागपी हांकांय आमी दिनवास. मनरिजवण कार्यावळ सादर केल्ले श्री कटमगाळ दादा पंगड फोणे, सावेरेचो सख्याहारी सावेरे, कला एकथम मडगांव, युवा काणकोणकार काणकोण ह्या सगळ्या पंगडाच्या मुखेल्यांक तशें पंगडांक दिनवास. तशेंच रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिर मडगांव, सरकारी महाविद्यालय खांडोळे, सरकारी महाविद्यालय केपें, विद्याभवन कोंकणी शाळा मडगांव ह्या सगळ्या संस्थांच्या मुखेल्यांक तशेंच भुरग्यांक दिनवास. ह्या सगळ्या कार्यावळीचे निवेदन खासा करून 70 वाड्यांतल्या शैलीन गोपीनाथ बाबान केल्ले आनी गोपीनाथ बाबाक आमी ह्या वेळार दिनवास. कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष अन्वेषा सिंगपाळ, उपाध्यक्ष पौर फेर्नांदीस, भंडारी राजेश प्रभू हांकांय आमी ह्या वेळार दिनवास. कोंकणी भाशा मंडळाचे वांगडी बरे मागपी आनी मोगी तुमकां सगळ्याक दिनवास. आमची स्मरणिका वेबसायटीचेर उपलब्ध आसा, ती तुमी मुजरत वाचची अशें आमी तुमचे कडेन मागतात. जय गोंय, जय कोंकणी. Shoo-be-doo-bop-bop-bop-bop-bop-bop, shoo-be-doo-bop-bop-bop. Shoo-be-doo-bop-bop-bop-bop-bop-bop, shoo-be-doo-bop-bop-bop. सांग 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 बेगीन सांग, सांग ना ताजी जातली पळय दाढी मिशी लांब. सांग 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 बेगीन सांग, सांग ना ताची जातली पळय दाढी मिशी लांब. सांग 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 दर कोडीत आसात कितले अवयव दोन समान, अवयव दोन समान. देखी आय मीन फॉर एक्झाम्पल, जसे दोन डोळे, दोन कान, दोन हात, दोन पाय. जसे दोन दोन डोळे, दोन दोन कान, दोन हात, दोन दोन पाय. कितले? 8 8 8. Not 8. चला सारखे देखात पोरतून मेजात, मारू नका बॅटच फार. सांगात दर कोळीत असा कितले अवयव दोन समान. दोन डोळे बिपळा गुळे, डोळ्यावय नाचता भुयो दोन. साबार भासो लोक एक तोंड, एक तोंडाक 8 दोन. रोगन फुलतात दोनूय गाल. चापटी मार कानपटार, फार चापटी कानपटार. एका नाकाक दोन पोळी, खेळू नाका तळी. खेळू नका रडी. बेजात सांगात आता कितल्यो जाल्यो जोडी. 8 9 10 12. तुम्ही चला घरा. चला पुढे मेजात आणि कुई सोदात, मारू नका बॅटच फार. सांगा तर कुणी तसात कितले अवयव दोन समान. यो दोन दोन खाको, दोन दोन भुजा, दोन दोन टाळटा मनगटा. दोन दोन तळटा मनगटा, दोन दोन तळवे सांदे खांदे, दोन दोन तळवे सांदे कांदे. कप्पर दोपर, कप्पर दोपर. कबर 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 कबर. होयस
कोपरा भितर लिपल्यात दोन दोन वाटी दोन दोन वाटी आवळून दरात दोनही मुठी आवळून दर्या दोनही मुठी दोन आखाणे सोडा दुकाने हे दोन आखाणे सोडा दुकाने नातर घालता तुमचेर कुटी नातर घालता तुमचेर कुटी सांग 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 तुझ्या म्हज्या कुडीक कितले अवयव कितले पार लिपला पळय तातून आमच्या जिणेचो सार लिपला पळय तातून आमच्या जिणेचो सार कितलेशे अवयव कितलेशे पार मेळून जाता एक कूड कितलेशे अवयव कितलेशे पार मिळून जाता एक कूड एक मळब एक जमीन एक मळब एक जमीन एक दर्या एक